आपल्या गोप्पा आमकां तो आपयतासा शांतीच्या बंदरा आपल्या गोप्पा म्हाका तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा पदकांच्या कणकां बुडून आसच्या हरवोस सानन रडण बसच्या पदकांच्या कणकां बुडून आसच्या भरवोस सानन रडण बसच्या विश्वास पाको रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयतासा विश्वास पाको रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा बगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका बगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका दैवीक तासो माधुर ताळो अबळे तो आपयतासा दैवीक तासो मधुर ताळो अबळे तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतासा म्हाका आपयतासा अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय तुका सोम्या नमस्कार तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमच्या सोम्या मुखार ह्या घडये दिव्यांनी आमी आसां ह्या दिसा ह्या घडये त्या सोम्याच्या संगतपणांत थोडो वेळ आमी करसूंक तसो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक ताणें केल्लें बरेंपण उगडा सकण ताका अर्गां दिवंक आनी प्रत्येक करून ह्या संवसारी जिवितांत आमी अनुभव करून आसां तें सगळें आमच्या जिविताचे कश्ट दुख बेजाराई आमच्या जिविताचे आटे विटे बरादी कुरीस हे सगळे सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करूंक तेच सोम्याच्या पांयांतळी बसून कशें मरयेन ताचे उतार आयकलें तेंच उतार आमी नियाळ करूंक तेच सोम्याचो अनुभव जोडलेल्या त्या एम्माउसाच्या शिस्सां बरी नवो अनुभव आमच्या जिवितांत जोडूंक ह्या घडये ह्या पोनशेतांत आमी एकठांय जाल्या
मोगाच्यानो तोच सुमी ह्या घडये ताचे हसरपण ह्या उंड्या रुपी आमकां दिता. होस्तो जेजू बेतलेमाच्या गोरवांच्या खावणेर जल्मलो. आपल्या बापाय आनी आवय जुसे आनी मरये सांगता ताणें ताचे जिवीत आरंभ केल्लें. गलिलियांत स्नानीक सुवांच्या हाताकाल स्नान घेवन पातकेची नी बदल आनी बरी खबर सतमाना म्हणल्या उतराकाल परगट मिसांव ताणें आरंभ केलें. लोकांक देवाच्या राजाची बरी खबर ताणें परगट केली. विशेश करून जायत्या लोकांक ताणें बरेंपण केलें. पिडा गूण केली, तांकां बक्षिलें. देवा समोग कितें म्हणलें तांकां कळयलें. प्रत्येक करून तांच्या गरजांक पावच्या मुखांत्र करो इमॅन्युएल आमचे सांगत आसो देव म्हणलें ताणें कळयलें. आनी निमाणें आपल्या लोकांच्या मोगान बरोवन आपणाचें मांस आनी रगत येवकारिस्त जावन मनशा कुळाक ताणें दिलें मात्र न्हय, तेंच येवकारिस्ताचें बलिदान निमाण्या शुक्रार दिसा कुर्सार भेटोवन खरो मोग ताणें मनशा कुळा थंय व्यक्त केलो. जिवन सावन आमकां सर्गा राजांत जागो आसा म्हणलें सत ताच्या जिवानपणा मरिफात ताणें आमकां समजयलें. होच जेजू ह्या घडये ताचें हसरपण आमच्या मदें देवनस आसा आनी त्याच सोम्याक आमच्या काळजांतावन आमी सांगया आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या तारोका. आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू. आमच्या मोगा सागोरा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू देवाच्या पुता. आराधन तुका. जेजू संसाराच्या वसवाडा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू जिविताच्या वुंड्या. आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू. आमच्या मेस्त्री आनी सोमी. आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू. आमच्या व्हड खाकुळदारा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू बऱ्या नितीदारा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू कृपेच्या भंडारा. आराधन तुका सोम्या जेजू दुलोब बर्थारा. आराधन तुका सोम्या जेजू सर्गींच्या दारवट्या. आराधन तुका सोम्या जेजू सर्वांच्या बुजवणे. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या रक्षका. जेजू पातक्यांच्या इष्टा. जेजू सर्गा संसाराच्या राया. आराधन तुका सोम्या जेजू मरियेच्या पुता. जेजू आल्फा आनी ओमेगा. तुका सोम्या जेजू आमच्या बरवशा. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या बऱ्या गोवल्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू देवाची शेळये. आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू. आमच्या सर्गराजाचे साविये. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या जिविताच्या बाचावे. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या जिविताच्या वाट सत आनी जिविता. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या जिविताच्या सूर्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू बिरमतेच्या दर्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू सर्गींच्या सैर्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू दैविक वैजा. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या जिवानी जीवनपणा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू महोन्नताच्या पुता. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू दाविदाच्या पुता. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू नजरेना. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू सोम्या आनी आमच्या देवा. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या जिविताच्या आदारा. आराधन तुका सोम्या जेजू. बापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. सांगाता म्हणया बापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. जेजू नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. जेजू जेजू नमन
करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता आत्म्याक नामा करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता आत्म्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता गुळ्या नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता गोळ्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता ग्लोरी हालेलुया तुम्हारी ग्लोरी हालेलुया हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया 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 जिसु गला जिसु हालेलुया 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 अर्गात का समय उगलाप्त का समय महिमात का समय स्तुति का समय जय जय का समय आराधना का मंडल का वैभव का समय हालेलुया 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 We worship you, Jesus. We bow down before you, Jesus. We surrender to you, Jesus. ओ ईश्वम्या मी तुका आराधन करता हूँ तुझी स्तुती महिमा मी वाकणता ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत ह्या पुण्यशेतांत ह्या पवित्र आल्तारीर तुका अर्गां दिवंक तुका मान दिवंक तुका आराधन दिवंक सोम्या तुवें आमकां आपणे दिलाय जायतीं जाणां आमी ह्या आराधनांत भाग घेवंक हांगासर आयल्या जायते आमच्या जिविताचे उणेपण कश्ट तुका भेटोवंक आयल्या ह्या संवसारी जिवितांत सोम्या सदांच तूं आमचे सांगाता तूं राव तूं जावन आसाय आमचो देव आनी धनी तूं आमचो इमॅन्युएल तुजेर आमची दिश्ट कसोंक तूं सोम्या आपणे दिताय सो तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली म्हणली उतरां पवित्र पुस्तकांत तुवें माता आनी मरियेच्या त्या घडितांत तुवें उसारलेलें जावन आसात वय सोम्या आमी तुजेर बावट दवरून जिवंक कशी व्हरता ह्या संवसारी जिवितांत आमी आशेतांव ते आमकां कितेंच फावो जायना
आमी मागले साबारपटी आमकां मेळना, आमी हातीन घेतली योजना पंताक पावनात, आमी चिंतले कंत करचे खंयच्याकी पर्याक पडना आनी आमरी फात साबारपटी आमी जिवितांत सुलवून आसा, आमच्या जिवितांत कितेंच जायना, आमच्या जिवितांत बरेंपण जायना, आमच्या जिवितांत कितेंच आजापां घडनात, असली चिंतना घेवन आमचे जिवीत आमी निराशेक सांपडलेले आसा. वय सोम्या, ह्या घडये तुजे समोर हो थोडो वेळ करसूंक आमी आयल्या. आमच्या जिवितांत आजापां जाय तर, आमच्या जिवितांत बरेंपण जाय तर, आमच्या जिवितांत तुजी कृपा देवन ये तर, तुज्या चिंतना प्रमाणे आमची चिंतना जावंक जाय म्हणले चिंताप आमी आज नियाळ करता. ह्या संवसारांत जायत्या रितींनी आमी खंतीर आसा, आमी खंत करता आनी आमरी फात पिडेंत कश्टांत पडटा. पण ह्या घडये सोम्या तुजेर बावट दवरूंक तूं आमकां आपणे दिताय. ह्या आराधना वेळार प्रत्येक करून सोम्या सदांच आमचो बावट तुजेर कसलेलो जावं दी, सदांच आमची दिश्ट तुजे वयर कसलेली जावं दी, सदांच आमच्या जिवितांत तूं आमच्या जिविताचो मुल्या फातर जाय आनी ह्या मरी फात आमच्या जिविताचो तुंच आदार आनी शेवट जा म्हणून मागता. ह्या आराधना मुखांतर सोम्या हांगासर आसल्या आम्हा सोमेसाक तुज्या बेसावांनी सक्तेन आशिर्वादांनी तूं बर. प्रत्येक करून ह्या आराधना थावन आमी पाटी वेत आसतना आमची बावुल्ली मुखां मळां परजळीत जावं दी, आमचे बारादीक कुरीस हाळू जावं दी, आमची अस्कत कूड घटायेन बरोवन दी, आमचो अस्कत आत्मो बावटान घट जावं दी, आमकां जिवितांत कितें गरज आसा तें सर्व आमकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागता. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कीर्तन 103. देव मोगाळ आनी काकुळदार ताची स्तुती करच्याक आमकां आपोवणे. ही कीर्तन आनी कीर्तनाची उतरां ह्या घडये आमी आयकुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. तुजे सगळे अपराध तो बक्षिता, सर्व तुज्यो पिडा शिडा तो पयस करता, तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता, तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. गारोडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसरतलें. सर्वेस्पराची कृत्यां तारण दितात, जुलूम भोगतेल्यांक तो न्यायनीत करून दिता. मैजेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप केल्यो, इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपली असर्यां दाखयलीं. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, सासणीक आनी मोगान भरलेलो, तो सदांकाल आरोप लावचो ना, ससनाक राग धरून रावचो ना. आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो व्यवहार करिना, आमच्या गुण्यावाक तो फावो तें फारीकपण घेना. पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत अस्तम ते तावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुण्याव काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. आमकां कित्याक रसल्यांत म्हूण तो जाणा, आमी धूळमाती म्हूण ताका उगडास आसा. मनशाचे दीस तणा सारके, शेतांतल्या फुलां बरी तो फुलता, वारें ताचेर मारता आनी तो ना जाता आनी ताचो जागो ताका परतून केदींच वळखोंचो ना. पण सर्वेस्पराक भियेतल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग ससनाक ताकता, ताचें तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक. पण तांणी ताचो करार सांबाळूंक जाय, ताच्या आदेशांचो उगडास तांणी धरूंक जाय. देवाच्या दुतानो, ताच्यो आज्ञा पाळटल्या बलिश्ट वीरानो, ताच्या उतरांक लक्ष दितेल्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबारानो, ताची कुशी पाळटल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या कृत्यानो, ताच्या राजवडकेच्या सर्व जाग्यांनी ताची स्तुती करा. वैमगाच्या इश्टानो, देवाची स्तुती आमी कित्याक करूंक जाय म्हणलें स्पश्ट चित्रान ह्या कीर्तनगाराच्या उतरां मरिफात आमी समजूंक शकता. ह्या घडये सोम्याच्या हजरपणांत आमी आसा. पवित्र घडी ही, पवित्र जागो हो. कशे मैजेन त्या जळट्या बोल्यांत
देवाचें 1000 बोगलें 3000 ह्या घडये हांव आनी तुमी अनुभव करून आसा. देखून ह्या घडये एक घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया. त्या सुसोम्याक आमच्या जिवितांत ह्या घडये आपोवणे दिवया. त्या सुसोम्याक सगळे आमच्या जिविताचेर हातोट धरूंक आमी अवकाश करून दिवया. लेट जीसस कंट्रोल आवर लायफ. लेट जीसस कंट्रोल आवर थॉट्स. लेट जीसस कंट्रोल आवर फिलिंग्स. सगळे आमचे जिवीत ताच्या शब्दा प्रमाणे जावं दी, ताच्या उतरा प्रमाणे जावं दी म्हणून आमी मागया. आनी हें भजन आमी गायत आसतना आमच्या काळजांतावन त्या सुसोम्याक आमी आराधन करया. ಸೊಮ್ಯಾಚಿ ಸ್ತುತೀಕರಣ ಆಮಿ ಗವ್ಯ ಗೀತೆ 569 ಸೊಮ್ಯಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಬುಗಾಂತ ಉಬಿ ರವ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸಕಲ ಸಂಗತ ಮಣಿಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ತಳಿಬಿಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಾತಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿರಿ. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಾತಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನೆ ಸ್ಮರಿಸುವೆನೋ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನೆ ಸ್ಮರಿಸುವೆನೋ. ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು. ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 hallelujah, hallelujah.
ಯೇಸುವನಂಬೀರಿ ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ ಯೇಸುವನಂಬೀರಿ ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समेस्तामी बुश्या परत तेच सोम्याचे हसरपण आमच्या जिवितांत आणि ह्या विशेष करून ह्या घडये आमच्या जाग्यार आमी बघचे प्रयत्न आमी करया त्याच सोम्याचेर आमची दिस्ट आमी कंसोवया आनी प्रत्येक करून त्याच सोम्याक आमी पळयतना ताचे ती आमची दिस्ट आमी उबारतना आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक प्रत्येक करून सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळोंक हो घडी आयती प्रत्येक करून मोगाच्या इश्टानो आमी सोम्याक अर्गां दिवंक जाय किर्तनगारत सांगता सर्वेस्पराक हरसिया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा आमच्या जिवितांत जर तर कांय इल्लें बरेंपण जालां जाल्यार कांय जरी आमी अभिवृद्धी जोडल्या जाल्यार कांय आमच्या तोंडार हांसो आमच्या जिवितांत समाधान आमच्या कुटुंबांत आनी जायत्या हरी एका संगतींनी जर तर बरेंपण दिसून येता जाल्यार अभिवृद्धी दिसून येता जाल्यार तें सगळें सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सोमी आमच्या जिवितांत कितें करता तें सगळें आमच्या बऱ्याक करता पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता देवाचें योजन मनशाच्या बरेपणा खातीर जावन आसा देखून आमच्या जिवितांत जर तर कांय इल्लें बरेंपण जालां जाल्यार जाय खंय आमी बरेंपण पळोवंक शकता जाल्यार अभिवृद्धी पळोवंक शकता जाल्यार तें सगळें सोम्यान आमकां दिल्ली वर्ती खाणीक देखून आज ह्या घडये सोम्याक आमच्या काळजांत तावन ताका आमी अर्गां दिवचें प्रयत्न करया आमची जबाब जावं दी अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू मनीस जावन ह्या संवसारीतूं आयिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचो करो इम्मॅनुएल तूं जाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू येवकारिस्तांत आमचे आत्मीक खाण तुवें जाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पापाची खरी वळख आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सर्गीची जाणवाय पवित्र पुस्तका मुखांतर फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू कुर्सार मरोन आमची सोडवण केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जिवंत जावन सर्गार आमकां जागो दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू फाटल्या दिसांनी बऱ्या भलायकेन आमकां सांबाळल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक दिसपट्टो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी सोम्या आमच्या वावराक बरो प्रतिफळ तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू कृशेंत आनी वेव्हारांत आमकां बरो आदाय फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पिडे शिडेंत आमकां सांबाळन व्हेल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पयनांत वेळार शाबीत राखल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू शांती समाधान संतोष तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अवघडांतलें आपायांतलें
तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू आमी हातीन धरिल्ली योजना पंथाक पावयल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू आमच्या कुटुंबांतली घरांतली कार्य सोबाना संभ्रमा सगळे यशस्वी केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू बरें काम तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू आमच्या भुरग्या बाळांच्या शिकपांत जैत दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू कुटुंबाच्या सांद्या मुखांतर सांगातपण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू आमच्या जिवितांत जायत्या याजकांनी धार्मिकांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू आमच्या समाजेंत लायक मुखेलपण तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू आमचे संगत वावर करच्या हर एका व्यक्तींक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू आमच्या गरजे आकांत वेळी आमकां कुमोक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक सर रितीच्या बरेपणान तुवें भरल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू कश्टां समस्यांक तुवें परिहार दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू पयल्या थंय तुका देखचें बरें मन तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू जायत्या रितींनी आमच्या जिवितांत तुजें उदारपण तुवें दाखयल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू आमी मागले उपकार आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सुम्या जेसू वै सुम्या जेसू तूं जावन आसाय आमच्या जिविताची बुन्याद जायते फावटी आमी त्या कडकारां बरी जाता कशे ते 10 जण कडकार सोम्या मुखार आयिल्ले आनी ताचे पैकी एकलो तो सामार्यागार गूण जाल्लो पाटी येवन देवाक अर्गां दिता जेजूक अर्गां दिता पूण जेजू ताका सवाल विचारता उरले 9 जण खंय पावले ह्या परगाव्या शिवाय देवाक पाटी येवन वर्णितलो कोणीय जालो ना जालो काय गी जेजूचे हे सवाल आयच्या दिसा आज आमकां ससू सोमी सांगता जायते बरेंपण सोम्यान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलां जायते उपकार ताणें आमकां केल्यात आनी पाटी येवन देवाक अर्गां दिवंक आमकां परसत ना जाली काय गे वय मगाच्यान हो वेळ जावन आसा सोम्यान आमकां केल्ल्या हर एका बरेपणा खातीर ताका अर्गां दिवचो ताचो उपकार आठवचो हें कंतार हें अर्गां गीत आमी गायता आसतना आमी जिवितांत सोम्यातावन घेतिल्ल्या हर एका बरेपणा खातीर हर एका बेसांवा खातीर हर एका आशिर्वादा खातीर हर एका कुमके खातीर ताच्या सर्तीच्या कृपे आनी बरेपणा खातीर आमच्या काळजांत ताका आमी अर्गां दिवया पान संको 84 पेज नंबर 84 तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच संग आवडटा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच संग आवडटा सूर्य संतारा उसवाड फांगता अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता सूर्य संतारा उसवाड फांगता अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पविसाव कावन घार रस्तार रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पविसाव गावान गाव तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सरसून आवडटा नावडता तुका फुलां फोळां वाकणता तुका मनशा बाळां नावडता तुका फुलां फोळां
वाकणता तुका मनशा बाळा रस्तार तो रस्ता तुझे नाव पविसाव गावन घाव रस्तार तो रस्ता तुझे नाव पविसाव गावन घाव तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझी विचित कृत्यांनी अडटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावडटा तुझ्या सारक्या सो मनशाक रचलो दैवी कृपेन ताका नेटयलो तुझ्या सारक्या सो मनशाक रचलो दैवी कृपेन ताका नेटयलो रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पविसाव गावन घाव रस्तार तो रस्ता तुझे नाव पविसाव गावन घाव तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझी विचित कृत्यांनी अडटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावडटा अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पविसाव गावन घाव रस्तार तो रस्ता तुझे नाव पविसाव गावन घाव तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझी विचित कृत्यांनी अडटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावडटा तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझी विचित कृत्यांनी अडटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावडटा तुका सदां सरसून नावडटा तुका सदां सरसून नावडटा सोम्याचेर आमची दिस्त आमी कंसोवया ह्या पुणशेतांत तसो सोम्याचो अनुभव आमी जोडूंक हांगासर आयल्या तसो सोम्याच्या हजरपणांत हो थोडो वेळ आमच्या जिविताची थोडी घडितां वा थोड्यो घडयो तसो सोम्या सांगता करसूंक आमी आयल्या जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हजे आनी तुजे खातीर आनी प्रत्येक करून जेजूच्या परगट मिसावांत ताणें दिल्ल्या शिकवणे पैकी एक शिकवण जावन आसा बोगसाण्याची शिकवण जेजून ताच्या परगट मिसावांत तेंच बोगसाणें ताणें जायत्या लोकांक वांटलें जावंक पुरो तशा आपोस्तल मातेवाच्या त्या गडितांत आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार जेजू लागीं आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक वा जेजून बरेंपण केल्ल्या हर एका पिडेस्ताक जेजून उसारलीं उतरां जावन आसात तुजीं पातकां तुका बगसलीं देवा बापाचें बगसाणें म्हळ्यार कितें देव कितलो व्हड काकुळदार मनशा कुळांतय ताचो मोग ताची काकुळट कितली अपरिमीत म्हणलें सत ताच्या कृत्यांनी आनी ताच्या उतरांनी आमी समजूंक शकता सोम्या सांगात आमी आसा हो थोडो वेळ सोम्याचें आराधन आमी करता आसतना ह्या आराधनाचो वांटो जावन सोम्या लागीं आमच्या उणेपणा खातीर बोगसाणें मागचें प्रयत्न आमी करया इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 50 आनी 5 वळ 6 आनी मुखार अशें म्हणटा सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना तुका ताका सदां
तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नोस्तो मनीस आपली चिंतना सोडूं. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा संपूर्ण बक्षाणें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सोम्या थंय आसा संपूर्ण बक्षाणें, सोम्या थंय आसा ताची दया. आमची पातकां तो लिपायता ताका सूख मेळना. पवित्र पुस्तक स्पश्ट सांगता, मणयांचे पुस्तक अध्याय 28, जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, पूण ती उसारता ताका दया लाभता. पवित्र पुस्तकाची उतरां ह्या घडी आमच्या मतींत आमी कसयत आसतना सोम्या लागीं आमच्याय उणेपणा खातीर आमी बक्षणे मागया. आमी हरी एकली अस्कत, आमी हरी एकली मनशां, हरी एकली पातकी आमी. पवित्र पुस्तक उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता, मनशाक देवान मातयेचो रचलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. आमकां हरी एकल्यांक मातयेची केल्यांत. माती म्हळ्यार कितें? माती म्हळ्यार हे करतना आमी माती कितें आमकां मेळटा, भायर माती आमी म्हळेत. पण आनी एका उतरान आमी समजोवचें जाल्यार माती आमचें उणेपण दाखयता, आमचें नश्वरपण दाखयता, आमची अस्कतकाय दाखयता. देखून एक घडी भर दिंबी आमी घालया. वयसुमी आमी हरी एकली अस्कत. तुवें आमकां हरी एकल्यांक रचलाय वय. तुवें आमकां हरी एकल्यांक तुज्या कृपेच्या देण्यांनी तूं भरताय. पूण सबार पोटी सोम्या आमची हरी एकल्यांची अस्कतकाय आमच्या जिविताच्या पवित्रपणाच्या वाटेतावन आमकां पयस व्हरता. तुवेंच आपोण दिल्लें तें गलिल्याचें मिसांव तुवें आरंभ करता आसतना थंयसर आसलेल्या लोकांक तुवें आपोण दिलें. पातकी जिणीत बदल आनी बरी खबर सत्मना, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावला. वय सोम्या, त्या सर्गींच्या राजांत आमकांय वांटो मेळचे तर त्या सर्गींच्या राजाचो तो गोड अनुभोग आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जाय तर आमकां तुजी कृपा आनी तुजें बक्षाणें आमकां गरज आसा. ह्या घडये सोम्या ह्या पूर्ण शेतांत आमी सांगता संभल्या तुका आराधन करूंक, तुजे सांगता हो थोडो वेळ करसूंक, तुका महिमा दिवंक. आनी ह्या घडये सोम्या आमच्या काळजांत तुजे लागीं आमी बक्षाणें मागोवंक आशेता. वय सोम्या आमी सुकोन पडल्या आनी ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार आमी आसा आनी आमच्या उणेपणाचें बक्षाण आमी मागता. आमची जबाब जावं दी. सोम्या आमकां बोगस, सोम्या आमकां बोगस. तुज्या उतरां विरोध आमी गेल्ल्याक, सोम्या आमकां बोगस. तुवें केल्ल्या हर एका बरेपणाक अर्गां दिवंक फाटीं फुडें पळयल्ल्याक, सोम्या आमकां बोगस. आमच्या जिविताची मूळ तूं जायनातल्या खातीर, सोम्या आमकां बोगस. जायत्या संगतींनी आमच्या काळजांनी आनी उतरांनी दुबाव आमी उसारल्या खातीर, सोम्या आमकां बोगस. तुज्या उतरांतावन प्रेरण जोडिनातल्या खातीर, सोम्या आमकां बोगस. संस्कारांनी आमकां दिल्ल्या कृपे देण्या विशीं आमी दुबाव उसारल्या खातीर, सोम्या आमकां बोगस. पवित्र पुस्तकांतय हांवें गौरव दाखयनातल्या खातीर, सोम्या आमकां बोगस. मागण्या आनी प्राजिता मुखांतर पवित्रपणाच्या जिविताक जियोंक हांवें फाटीं फुडें केल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बोगस. आमच्या अस्कतकाये द्वारे आमी केल्या हर एका पातकाक सोम्या आमकां बोगस. आमच्या अस्कतकाये द्वारे आमी पेल्याक पातकाक कारण जाल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बोगस. आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी आमी पातकाक पडल्या खातीर, सोम्या आमकां बोगस. वय सोम्या ह्या घडये आमच्या काळजांत तुजे लागीं आमी बक्षाणें मागता. अस्कतकाय आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा, पूण जेन्ना तूं आमच्या जिवितांत येताय तवळ आमची अस्कतकाय पयस जातली. आमच्या जिवितांत नवी कृपा, नवी उमेद वाळून वेतली. देखून एक घडी भर सोम्या आमी तुजे लागीं बक्षाणें मागता. ह्या घडये तुजो सांगातपण आमच्या जिवितांत ह्या घडये आमी आशेता. काकुळतीचें गीत गावन 541 ಕಡೆಯ 141 141. काकुळत मोची कर देवा,
काकुलती सोतो साखो अपराध मुझे दून का नितळ माकाक हिमा प्रास दबोख काकुलत मोची कर देवा काकुलती सोतो साखो अपराध मुझे दोन काढणी तळमाकाक इमा प्रास दबोख दुखी स्थानी कळत्या काळसाच्या सौम्या तू तिरस्कार करीना होम बलियो अर्पणा तुका मनवाना तुका जाय काल ते काळी काकुळत मोची कर देवा काकुळत मोची कर देवा काकुळती सोतो सागो अपराध मुझे दोन काढणी तळमाकाक हिमा प्रास दबोक एक निर्मळ काळी सृसन दे नवो आत्मो मुझे भीतर घा उल्हास सोनात माका परत ऐकूंक दी सडवणे सो संतोष स्थिर सांभाळ काकुळत मोची कर देवा काकुळती सोतो सागो अपराध मुझे दोन काढणी तळमाकाक हिमा प्रास दबोक काकुळत मोची कर देवा काकुळती सोतो सागो अपराध मुझे दोन काढणी तळमाकाक हिमा प्रास दबोक हिमा प्रास दबोक हिमा प्रास दबोक Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्व आमी उबी रावया. देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमकां समयायती करया. समया मुखार आमी आसा ताचें हजरपण आमी हर एकली बघून आसा. समयाक आमी आराधन केलें ताणें केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडून ताका आमी अर्गां दिली. आमचे जिविताचें उणेंपण वळखून समया लागीं आमी बक्षाने मागलें आनी ह्या घडये देव ताचें उतर आमकां दिवंक आशेता. जेजू ताचें उतर आमकां दिवंक आशेता. जेजू सडवणेचो नियाळ करूंक ती सडवणेची जाणवाय आमची कन्न घेवंक आमकां आपणे दिता. हे घडीभर पवित्रत्म्याची मजत आमचे मदें आमी ह्या घडये मागोवन घेवया. देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करता आसतना तोच पवित्रत्मो आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी, आमकां ताच्या ससायेन बरोवन दी, ताच्या जाणवायेन आमकां बरोवन दी. देवाची उतर नियाळ करूंक तोच आमची काळजां मना ह्या घडये आयती करून दी म्हणून ताचो आदार आमी मागोवन घेवया. पवित्रत्म्या देवोन ये मोचे थंय तूं रावोंक ये स्वार्थ तुजो फागोंक ये मोचे थंय तूं चियेंक ये अस्कत कायेन पडताना तुझो लाभ मागण्यार ध्यानात आसताना मागोंक म्हाका
शिक पवित्रत्म्या देवोये मोचे थई तू रावोये ओ स्वार्थु सो फागोये मोचे थई तो जीवे हालेलुया 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 मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वळ 25 आनी मुखार देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें आनी पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका काना प्रास जीव व्हरती न्हय आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय पळया अंतराळाची सुकणी ती वोंपिनात लोविनात वा तुंप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्यागी उत्तीम न्हय देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता समेस्त आमी बसया देवाचें उतर आमी आयकलें मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वळ 25 आनी मुखार जेजूच्या वर्त्या शिकवणेचो एक ल्हानसो वांटो आमी आयकलो आनी ते जावन आसा दोंगरा वयलो प्रसंग आनी ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांतलो एक मोठो वांटो आमी आयकलो आसता आनी ह्या घडये एक मोठो नियाळ करचें आमच्या जिविताक जेजू कितें सांगूंक आशेता आमच्या जिविताक कितें जेजू दैवीक संदेश दिवंक आशेता ही घडी मोठव्यान नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया आमी मातेवाचो वांजेल वाचता आसतना मातेवाच्या वांजेलांत आमकां जेजू 5 विशेष शिकवणो आमचे मुखार दवरता 5 विशेष शिकवण खंयच्यो त्यो 5 विशेष शिकवण पयली जावन आसा मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 तावन 7 दोंगरा वयलो प्रसंग सर्मन ऑन द माउंट 8 बागी आमी कितें उगडा सकाळीत थंय तावन आरंभ जाल्लो 7व्या अध्यायाच्या अखेर म्हणसर कितें आसा जेजून एकाच जाग्यार त्या दोंगरा वयर रावन लोकांक दिल्ली पयली शिकवण ती जावन आसा ताच्या उपरांत मातेवाचो वांजेल अध्याय 10 थंयसर जेजू आपल्या शिसांक मेसांवां विशांत थोडी सतां कळीत करचें वा थोडी जानवाय दिवचें प्रयत्न तिसरें जावन आसा मातेवाचो वांजेल अध्याय 13 आनी थंयसर जेजू जायत्यो ओपारी आमचे मुखार दवरता ओंप्यांची ओपार सस्वाच्या बियाची ओपार ही सगळी देवाचें राज म्हळ्यार कितें म्हणलें समजोवच्या खातीर ओपारी मुखांतर जेजू शिकोवण दिवचें थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा आनी 18व्या अध्यायांत जेजूची 4थी शिकवण आनी ती जावन आसा सामुदायाक शिकवण वा सामुदायिक कम्युनिटेरियन टिचिंग्स म्हणटा आमी जेजूची सामुदायिक शिकवण आनी निमाणें 5वें जावन आसा मातेवाचो वांजेल अध्याय 23 आनी 25 जेजूच्या वा दुसऱ्या येण्या विशयान एस्केटोलॉजिकल टिचिंग्स म्हणटा आमी जे कितें दुसरें येणें म्हणून आमी वलायता त्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणलें जेजू आमकां समजोवचें प्रयत्न करता आनी आयच्या दिसा आमी हांगासर जेजूच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो एक ल्हानसो वांटो आमी आयकल्लो आनी ताचे विशीं मोठव्यान नियाळ करूंक जेजू आमकां आपण दिता लेखा व्हरतो हुस्को वा खंत खंत म्हळ्यार कितें आमी हर एकली खंत करता आमच्या जिवितांत वा मनशा कुळा मदें खंत करिनातलो मनीस ना म्हणयेत आमच्या जिविताच्या विविध हंतांनी आमकां विविध रितीची खंत दिसून येता चिंत्या ल्हाना भुरग्यांक जाल्यार तांची खंत तांकां शिकोवंक आसा होमवर्क करूंक आसा टिचर जोर करता इस्कॉलाक वचूंक हें सगळें खंत तांकां आसूंक पुरो तेंच एक युवा प्रायक येता आसतना थंयसर आनी एक रितीची खंत आसा कितें हांवें शिकप शिकचें कितें म्हाका खंय काम मेळत कळना बरी सैरीक म्हाका मेळत गी म्हजे इश्ट म्हाका बरें पळयतीत गी म्हज्या कश्टांत म्हाका कोणी सांगात दितीत गी असले रितीची खंत आमकां दिसून येता तेंच मध्यम वर्गाक एक काजारी जोड्या मदें आमकां आनी एक रितीची खंत आमकां दिसून येवची
कंत कुटुंबांत कितें समस्या जावन आसा ते कशे परिहार करचे, भुरग्यांक कसो फुडार दाखोवचो, आमच्या जिवितांनी मुखार आमकां एक बुन्याद म्हूण जायचे, इथे म्हणी कामाय आमकां जायचे, आर्थीक रितीन आमी कश्ट वा बलिश्ट जायचे, कितें करियेत आमी आनी कितें आमच्या मुखलें योजना करियेत, हें सगळें आमी कंत करता. देखून आमच्या जिविताच्या हर एका गडितांनी हर एका मेटांनी ही कंत आमच्या देगेनच आसा. कशें एक सावळी आमची सावळी आमकां सोडून वचना गे, तेच रितीन संवसारी जिवितांत कंत म्हणली आमकां सोडून वचना. पिडेस्ताक न्हिदो नासलेल्या त्या पिडेस्ताक केदाला मोर्तां खडना म्हणली कंत. ल्हान व्हड पिडेंत आसल्यांक कितले कंत आनी कितले वर्सां ही पिडा सोसूंक आसा म्हणली आमकां कंत. अशें आमी हर एकली एक ना एक रितीच्या कंतींत आमची जिवीत आमी सारून आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाचे इश्टानो, आज आमकां जेजू ह्या सुवातेर आमकां हर एकल्यांक ताणें आपोवन हाडलां जाल्यार आनी जेजू आमकां ताची शिकवण दिवंक आशेता जाल्यार आज जेजू आमकां स्पश्ट उतरांनी सांगचें प्रयत्न करता, तुमी कंत करची सोडा, तुमी कंत करची सोडा. कित्याक आमी कंत करूंक नजो? आमी जराल रितीन पळोवंक गेल्या जाल्यार आमची कंत लगभग आमी जिवितांत आमच्या जिवितांत आमी सगळें नवसरणी केली जाल्यार एक इंट्रोस्पेक्ट केलें जाल्यार आमी करची सगळी कंत सादारण तांतूं 60% आमच्यान कांय करूंक जायना तसली कंत. 60% आमी एनालायज करूंक गेल्यार आमकां समजता आमच्यान त्या संगतींनी कितेंच करूंक जायना, आमच्यान ती कितेंच करूंक जायना. तसली कंत आमच्या मतींत आमच्या खांद्यांनी घेवन आमी भोंवन आसा. आनी ताच्या पैकी ताच्या उपरांत थोडे संगतींनी आमी कितें करूंक जाता म्हणून आमी चिंता आमी करूंक वचना, आमी करूंक वचना न्ही. ह्या मरिफात आमच्या जिवितांत ते तशेंच दिसून येता. देखून ह्या संवसारांत जिवंचो हर एकलो मनीस बेजिकली खंयच्या रितींत वा खंयच्या संगतींत कंत करता म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेजू आमकां सांगता हेच्या सुवार्तेंत, खावचें पियोवचें आनी न्हेसचें पांगुरचें हें जावन आसा आमची कंत. जेजूची उतरां आमकां हर एकल्यांक स्पश्ट रितीन सांगता. मनीस कितें कंत करता जेजू कुत कळीत आसा. जेजू स्पश्ट सांगता, कंत कळली करतात तुमी, आमी हर एकली कंत करता, खावचें पियोवचें न्हेसचें पांगुरचें हेंच आमची कंत सोडल्यार आमच्या जिवितांत दुसरी कंत आमकां दिसून येना. जराल रितीन आमी करची हर एक संगत आमच्या मनशाच्या जिवितांत कितें गरज आसा मुळावें म्हणलें आसा त्याच संगतीक आमी त्याच रितीन वा त्याच संगतीन अवलंबीत जावन आमच्या जिवितांत ही कंत म्हणली संगत वा पिडा आमच्या मतींत आमी वोवून आसा. जेजू आमकां आज कंत करिनाका म्हणटा. कित्याक आमी कंत करिनाजो? पयल्यान कंत एक आधार्मीक चिंताप. ते धार्मीक चिंताप न्ही, इट इज नॉट अ रिलिजियस थिंकींग, इट इज इरिलिजियस. ते धार्मीक चिंताप न्ही. कोण व्यक्ती ताच्या जिवितांत जेजूचेर बावट दवरूंक अडकळे म्हूण काण घेता वा जेजू ताच्या जिविताची बुन्याद म्हूण काण नासतना रावता, देवाचेर विश्वास दवरनीर आसतना रावता, तो व्यक्ती ताच्या जिवितांत कंत करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून जो व्यक्ती आज हांव आनी तुमी कितेंय कंत करन आसा जाल्यार आमच्या बावडटा कुशीन एक जळक वा एका रितीची दिश्ट घालचे प्रयत्न हांवें आनी तुवें करूंक जाय. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत कंत करता तो वेळ देवाचे योजनाक एका रितीन आमी अडकळ जाता. हें जावन आसा पयलें कारण मनशान आमकां जेजू आमकां आयच्या दिसा मनशांनी कंत करी नजो म्हणून सांगल्याक आमकां एका रितीन आपोवणें दिता. दुसऱ्यान ह्या संवसारांत जियोवच्या आसच्या हर एका सर रितीच्या मनजाती पैकी केवळ मनीस मात्र कंत करता, मागीर कोणीय करिना. आमच्या घरांनी मनजाती आसात, आमच्या घरांनी आमी पेटे पोसता, माजरां पोसता, गायरां रेडे आसात, सगळे पोसता आमी, दुकरांक पोसता, आमच्या घरांनी आसात. खंयचे मनी दुकोर कंतींत बसयल्ले तुमी पळयल्यात गी, खंयचे मनी पेटे आमच्या घरान आसचे माजरां कंतीन बसयल्लीं काही मनी तुमी पळयल्यात गी. केवळ मनशां मात्र कंतीन बसून आसतात, मागीर कोणीय नात. केवळ मनशां मात्र. देखून आज आमी आमच्या मुखामळा मुखार एक आरसो धरलो जाल्यार, आमी आरश्या मुखार रावल्या जाल्यार आमची मुखामळां कशीं आसात? बावुल्लीं, सुकिल्लीं, मिरयो पडिल्लीं,
कित्याक केवल मनीस मात्र ह्या संवसारांत कंत म्हणल्या एका विकाळ संगतीचो प्रभावाक वळख लागून असले एका स्थितीक येवन पावला. तिसरें, जेजू आमकां सांगता ही कंत करची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्यान कितेंच करूंक जायना. आमच्यान कितेंच करूंक जायना. जेजू एक निदर्शन सुवार्तेंत आमकां दिता आनी तें जावन आसा, तुज्या माथ्याचो एक केस धवो वा काळो करूंक तूं शकताय गे. जेजू हें सवाल तुमकां मात न्ही, म्हाका हर एकल्याक सांगता, तूं करूंक शकताय गे एक माथ्याचो एक केस धवो वा काळो. आमी सगळे कंत करन कितें पुरा टेन्शन काणगो निमाणें आमच्या जिवितांत आमी निमाणें खंय वचून पावता. डिप्रेशन, एन्झायटी, BP, शुगर अल्यात पिड्याक वचून पावता. शिवाय आमच्या जिवितांत कितेंच बरेंपण सोडूंक आमी शकना. चवथें, ह्या कंत म्हणल्या संगतीचो प्रभावाक लागून मनीस आज ताच्या जिवितांत पिडा वयर पिडा काण घेवन भोंवन आसा. आमी हर एकली पळया, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत पळया, ल्हान व्हड पिडेन आमी हर एकली कश्टून आसा. हांव ही कश्टून आसा, तुमी कश्टून आसात. पिडाना तुलो मनीस ना म्हणी येता हांगा. परफेक्ट मनीस वा पुरा भलायकेंत आसलो, काही तरणाटेकय आसा जाल्यार चिंतयेत. पूण सादारण रितीन आमी पळोवंक गेल्यार ल्हान व्हड पिडा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक कंत म्हणलें एक विकाळ चिंताप आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत आसा. आनी ह्या मरिफात आमच्या जिवितांत आमी असल्या स्थितीक येवन पावल्या. तर मोगाच्या इश्टानो, आज कंत करिनाकात म्हणटा आसतना जेजू निमाणें आमकां कितें सांगता. जेजू सांगता कंत करची न्हय. कित्याक जिविताचो नीज संतोश होगडावचो त्या घडितांत. त्या एका ल्हानशा 2 शब्दाच्या एका उतरांनी, 2 अक्षराच्या एका शब्दांत आमच्या जिविताचो नीज संतोष आमी होगडावंक शकता. कंत म्हणी आयिल्लेंत आमच्या जिवितांत आमच्या दोळ्यांचो उजवाड नापायस जाता, आमच्या मुखामळार असो परजळत वेता, आमच्या तोंडार असो अपुरबायचो हांसोच नापायस जातात. आनी ह्या मरिफात संतोष भरीत आसचें आमचें जिवीत एका कुशीन ह्या कंती मरिफात कश्टांचें जाता, निरासपणाचें जाता, संतोष नासतना जाल्लेलें जाता. आनी ह्या मरिफात हांव आनी तुमी निमाणें तसल्या एका गंभीर स्थितीक येवन पावता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजू आज परत म्हाका आनी तुका आपण दिता, कंत करूंक नजो. कित्याक आमी कंत करूंक नजो? कित्याक म्हळ्यार जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचें योजन जारी जायजय जाल्यार हांवें आनी तुवें कंत करूंक नजो. केन्ना आमी कंत करता, देवाच्या योजनाक आमी अडखळ हाडटा. देवाचें चिंताप आमच्या जिवितांत वाळून येवंक आमी अवकाश करून दिना. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जायचें, आजापां जायचें, हें सगळें एकाच रितीचे मोतींत आमी घेवन चिंतना घेवन पूण शेतांनी आमी भेट करता, मागणें करता, रितीरे करता. पूण निमाणें तीच कंत घेवन पाटी आमी आमच्या जिवितांत गेलें जाल्यार देव आमच्या जिवितांत कशें बेसांवां दितलो, कशें आदार दितलो. देखून आज देव आमकां हर एक आमच्या जिविताचे सगळी खंत बेजाराय हाडून ताच्या पांयां तळी समर्पण करूंक आमकां आपण दिता. देखून एक घडी आमी उबी रावया. एक गीत आमी गायता आसतना एक घडी सोम्याचो आदार आमचे मदें आमी मागून घेवया. एक घडी दोळे आमचे धांपया. मोगाच्या इश्टानो, ह्या पुणशेतांत आमी हांगासर सांगाता जमलेले आसा. जायते आमच्या जिविताचे कंत बेजाराय कश्ट आटेविटे काण घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमी हर एकली आमच्या जिवितांत आजाप जायचें, बरेंपण जायचें, देवान आमच्या जिवितांत तें करी जाय हें करी जाय म्हणलें एक चिंताप आमच्या मोतींत आसा. आनी असल्या चिंताप घेवन हांगासर येवन आमी मागणें करून आसा. आनी असल्या कंतींत जियेत आसतना जेजू आमकां सांगता ती कंत तुवें करची न्हय. कित्याक जेन्ना तुज्या जिवितांत हांव येता, जेन्ना तुज्या जिवितांत जेजू आसा, हांवें कंत करची गरज ना. ह्या घडये सोमी आमकां हर एकल्यांक त्याच जिविताक आपण दिवंक अवकाश करून दिता. आमची सगळी कंत सोम्याच्या पांयां तळी समर्पण करत्या आनी सांगाताच सोम्याचो आदार ह्या घडये ह्या गिता मुखांत मागून घेवया.
मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेसू मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेसू हांव कांय नहीं जेसू सर्वस्तू मोसो जेसू हांव कांय नहीं जेसू सर्वस्तू मोसो जेसू मोजी खुशी नहीं जेसू तुझी खुशी जेसू सांगता मोजी खुशी नहीं जेसू तुझी खुशी जेसू हांव एक भक्त तू सर्वशक्त जेसू हांव एक भक्त तू सर्वशक्त जेसू अस्कत हांव बळवंत म्हज्या जेसू अस्कत हांव बळवंत म्हाका जेसू म्हजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेसू मोजी खुशी नहीं जेसू तुझी खुशी जेसू हांव तुझी शेळी तूंच म्हजो गोडी जेसू हांव तुझी शेळी तूंच म्हजो गोडी जेसू तूं म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेसू तूं म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेसू म्हजी खुशी नहीं जेसू तुझी खुशी जेसू म्हजी खुशी नहीं जेसू तुझी खुशी जेसू हांव एक पातकी तूं म्हजो रक्षक जेसू हांव एक पातकी तूं म्हजो रक्षक जेसू पिडेन म्हज्या तूं गूण कर सैस जेसू पिडेन म्हज्या तूं गूण कर सैस जेसू म्हजी खुशी नहीं जेसू तुझी खुशी जेसू म्हजी खुशी नहीं जेसू तुझी खुशी जेसू धुळीतावन आयलो धुळी खाव पाटी वेता धुळीतावन आयलो धुळी खाव पाटी वेता तुझे कुरपेन हांव जियेता सोम्या तुझे कुरपेन हांव जियेता सोम्या म्हजी खुशी नहीं जेसू तुझी खुशी जेसू म्हजी खुशी नहीं जेसू तुझी खुशी जेसू हांव कांय नहीं जेसू सर्वस्तू म्हजो जेसू हांव कांय नहीं जेसू सर्वस्तू म्हजो जेसू सर्व आमी बसया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कंत करी नाकात म्हणून जर जेजू सांगता जाल्यार तर मुखार कितें जेजू आमकां कितें परत शिकोवन दिवचे प्रयत्न करता. हर एका मागण्याच्या अखेरीक एक शब्द आमी वापरता आनी तो शब्द जावन आसा आमेन.
आमी हर एकली मागण्याच्या अखेरीक आमेन म्हणलो शब्द वापरता. आमेन म्हळ्यार अर्थ कितें? तशेंच जावं. मरयेन तिच्या जिवितांत बडव्यातावन बरी खबर स्विकार करता आसतना तिणें म्हणलें आमेन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आज जेजू आमकां आमेन म्हणूंक जाय म्हणून समजयता. एक स्त्री तिच्या दुवेक कठीण पिडेंत ती आसली, तिची धूव, तिका तिच्या दुवेक रक्ताचे समस्या आसले आनी रक्ताचे समस्या घेवन ती धाकट्यार लागीं वेताली. हर एक हप्त्याक म्हयन्याक एक पटी चॅकअपाक वेचें आसलें, वकात हाडचें आसलें तिणें. पूण हर एक पटी धाकटेराक मेळटा आसतना धाकटेर तिका म्हणटालो तुज्या दुवेची पिडा चड जावनच आसा. आनी हें आयकून तिका खंती वयर खंत बेजाराय मती तेका रितीची चिंतना हें येवनच आसलीं. मागणें करताली, इगर्जेक वेताली, उपास करताली, सगळें केल्यार कितेंच बरेंपण जातेत ना म्हज्या जिवितांत, म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत म्हणलें एका रितीचें चिंताप तिच्या मतींत आसलें. आनी निमाणें एक दीस तिच्या घरांत ती बसून आसतना पवित्र पुस्तक तें उक्तें करता. आनी पवित्र पुस्तक उक्तें करता आसतना तिका अब्राहम आनी इजाकाचें तें गणीत तिका वाचूंक मेळ्ळें. अब्राहमाचें आनी इजाकाचें गणीत. अब्राहमान आपल्या पुता इजाकाक बली भेटोवच्या खातीर त्या दोंगराक आपोवन व्हरचें तें गणीत. आनी थंयसर त्या गणितांत आमकां उडासा काडयेता आमी देव अब्राहमाक सांगता तुज्या पुताक काणगे आनी हांव दाखयता त्या गांवाक, थंयसर वच, त्या जाग्याक तूं वच. आनी अब्राहम उठलो, आपल्या पुताक तो काण घेता आनी आपोवन व्हरता. आपोवन व्हरता आसतना आपल्या पुताच्या खांद्यार, इजाकाच्या खांद्यार लांकूड दिता तो काण घेवंक बली भेटोवच्या खातीर. तळपुती सारता अब्राहमा लागीं, लांकूड आमी काण गेला वय, पूण बली भेटोवंक शेळी खंय आसा? आनी तो अब्राहम म्हणटा देव तें फावो करतलो, शेळी भेटोवंक देव फावो करतलो. आनी त्या फाल्यां जाग्याक खंयसर देवान ताका आपोवन हाडलें. थंयसर पावलेंच देव अब्राहमाक सांगता आतां त्या लांकडा वयर तुज्या पुताक म्हाका बली जावन भेटय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुज्या पुताक बली जावन भेटय. आनी तो वळ अब्राहम कितें करता? अब्राहम कितेंच उणेपण दाखयना, बेजाराय करिना, भियेना, कांय करिना. आपणाच्या पुताक तो धरता, इजाकाक धरता आनी त्या लांकडाचेर दवरून बली भेटोवंक खंय ती अशी उखलता आसतना देवाचो ताळो ताका आयकता, राव. आनी हें जावन आसलें गणीत त्या स्त्रियेन त्या पवित्र पुस्तकांत वाचलें. ह्या गणिता मुखांतर एक कितेंगी संदेश तिच्या जिविताक देव दिवचे प्रयत्न करता म्हूण त्या स्त्रियेक भोगता. आनी तें संदेश जावन आसलो त्या स्त्रियेन तिच्या जिवितांत आमेन म्हणूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या स्त्रियेक तिच्या जिवितांत आसच्या त्या सन्निवेशांत तिने आमेन म्हणूंक जाय म्हणलो एक संदेश देव तिका दिवचे प्रयत्न करता त्या ल्हानशा गणिता मुखांतर. देखून त्या घडये ती स्त्री एक अशें निश्चय ती करता, जर तर म्हज्या भुरग्याक बरेंपण जालें हांव आमेन म्हणटली, म्हज्या दुवेक कितें सूडणें जावन ती मरण पावलें जाल्यार हांव आमेन म्हणटली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें जावन आसलें एका रितीची बदलावण त्या स्त्रियेच्या जिवितांत. मोगाच्या इश्टानो, आज असलेंच चिंताप म्हजें आनी तुजें जावंक जाय म्हणलें विचार आयच्या सुवार्ते मरिफात जेजू आमकां दिवचें प्रयत्न करता. देखून आमच्या जिवितांत जर तर आमी हर एकली आशापां आशेतां जाल्यार, बरेंपण आशेतां जाल्यार, भलायकी आशेतां जाल्यार, देवान आमकां गूण करी जाय म्हूण आशेतां जाल्यार, देवान आमकां सगळें फावो करी जाय म्हूण आशेतां जाल्यार, समाधान सगळें दी जाय म्हूण जाल्यार, मागण्याक सगळें आमकां स्पंदन करी जाय म्हूण सांगचें जाल्यार, जायचें जाल्यार, हो अनुभव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें आनी तुवें ह्या घडये घे जाय जाल्यार आमेन म्हणूंक प्रयत्न करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कंत करची न्ही बगार आमेन म्हणचें. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणचें प्रयत्न.
देखून हांगासर आमी घरांत भायसर नायिल्ले दळा आमी कितें म्हणी आमच्या मतीन कोणाक कोणी मागोवंक खंयचे इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो आमच्या घरच्या पिडेस्त तां खातीर मागोवंक आसूंक पुरो आमच्या घरची स्थिती कशी आसा ती स्थिती बरी जावच्या खातीर मागोवंक आयल्या जावंक पुरो कोणें आमकां कोणें मागोवंक धाडला वच म्हज्या खातीर इल्लें मागणें करनी हे म्हणून तें सांवा घेवन आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो आमच्या वावरांत आमी करच्या बिझनसांत बरेंपण जावं दी म्हूण चिंतून हांगासर आयल्या जावंक पुरो नाना रितीचे उद्देश नाना रितीचे चिंताप घेवन ह्या पूर्ण तळार सोम्या सांगाता करसूंक आमी हांगासर आयल्या पूण जेजू आमकां परत कितें आशेता आमचे तावन आमी पाटी वेताना आज दोनपारां पाटी वेताना हांगा तावन पाटी गेल्लेंच बदलावण दिसून येवची ना बदलावण दिसून येवची ना आमी कितें पिडा घेवन आयल्या तितले पिडा काणून आमी पाटी वेतेल्या आमच्या घराची स्थिती कशी आसा पाटी वेताना त्याच स्थितीर घर आसतलें आमी कोणा खातीर मागोवंक आयल्या त्या मनशा आमी पाटी वेताना त्यात हांतोळणार ती न्हिदोन आसतली आमची कितें स्थिती आसा ह्या पूण तळांत हांव भायर वेता आसतना ती स्थिती रात दीस फरक जाल्ले बरी बदलावण जावची ना पूण ह्या घडये असल्या सन्निवेशांती जर तर हांव आनी तुमी आमेन वै सोम्या तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं तुजें जिवीत वा तुजें चिंताप म्हज्या जिवितांत वाळोवन येवं म्हणून आमी खाण घेवंक शकता जाल्यार सांगूंक शकता जाल्यार तो जावन आसूंक आसा म्हजो आनी तुजो बावट आयच्या दिसा प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाच्या इश्टानो आज आमी उगडास दवरया आमच्या जिवितांत देवाची महिमा आमी दाखय तर ताका इल्लो तरी वेळ लागतलो ते घडीत परत आमी उगडा सकाळी अब्राम आनी इजाका अब्रामाच्या जिविताचे ते घडीत उत्पत्ती ग्रंथांतले अब्रामाक ताका भुरगीं नातली 75 वर्सां प्राय ताका जाल्ली आनी देव ताका सांगता तुजी संतत दर्या वेळेच्या रेवे बरी हांव विस्तारयतलो तुका इतली व्हडली हांव संतत दितलो दर्या वेळेर कितली रेवां म्हणून कोणें मेजल्या म्हळ्यार तितली व्हडली संतत तुका हांव दितलो प्राय 75 जाल्या ताच्या जिवितांत सारा आसा थंयसर आनी देव ताका सांगता तुका भुरग्यांचे देणे हांव फावो करतलो तुज्या जिवितांत एक बेसांव हांव तुका दितलो अब्रामाची प्राय 75 जाल्ली आनी ताच्या उपरांत इजाक ताका जल्मात आसतना अब्रामाची प्राय कितली अब्रामाची प्राय 100 वर्सां म्हळ्यार 25 वर्सां ताच्या जिवितांत त्या पुताच्या येण्या खातीर इजाका खातीर ताणें राखून रावचें पडलें मोगाच्या इश्टानो देवाचेर पातयेवच्या हर एका व्यक्तीन खंत करची न्ही बागार संपूर्ण विश्वास दवरन जियोंक जाय म्हणलें चिंताप ह्या गणिता मुखांतर आमकां समजोवचे प्रयत्न जेजू करता प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाचे इश्टानो आज आमी हांगासर ह्या पूण शेतांत आसा ह्या पूण शेतांत हांव पाटी वेता आसतना आमची मागणी प्रार्थना हांगासर भेटून आमची कंत बेजाराय सोम्या सांगाता सांगून आमचे पिडा शिडा सगळी सोम्या मुखार समर्पण कर भायर वेता आसतना गूण जावना बरेपण जावना कितेंच बदलावण जावना म्हणून आमी चिंताव जाल्यार आमची अस्कत काय थंयसर दिसून येता देखून देवाच्या योजनाक म्हजी चिंताप म्हजी कंत आमी अडकळ हाडची नाका बगार ताच्या चिंत प्रमाणे आमचे चिंताप जावंक ह्या घडये सोम्याचो आदार आमी मागोवंक जाय देखून मोगाचे इश्टानो आज सोमी आमकां ताच्या चिंतपा प्रमाणे जियोंक आपणे दिता ताच्या जिवितांत सोम्याचें जिवीत आज म्हजें जिवीत जावंक जाय म्हज्या जिवितांत म्हजें चिंताप न्ही म्हजी स्वप्नां न्ही बागार सोम्याचें चिंतना आनी सोम्याचें योजन आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक जाय आनी तो वळ मात्र म्हज्या जिवितांत मुखार फुड करूंक आसच्या हर एका संगतींत हांव एक निर्धार घेवंक शकता म्हज्या जिवितांत कितेंय येता कश्टा वयर कश्ट येतात निराशपणा वयर निराशपण येता कितलें वखद काण गेल्यार पिडा गूण जायनासतना रावता मतींत जाणा रितीच्या चिंतनांनी हांव कश्टोन आसतांत पूण ह्या सगळ्यांती देव म्हज्या जिवितांत आसा म्हणलें एका रितीचो अनुभव म्हाका जातलो कशें अब्रामान ताच्या जिवितांत 25 वर्सां राखल्याचो परिणाम जावन त्या भुरग्याच्या देण्यांनी ताचें जिवीत ताणें सोबयलें म्हज्या मोगाच्या इश्टानो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांती एक ना एक दीस देव असलेंच अजाप करतलो प्रेज द लॉर्ड देखून एक घडी बरं सोम्या मुखार आमी आसा सोम्याक जेजू ह्या घडये आमकां
नवो संदेश ह्या घडये तो आमकां दिवंक शेता. वय मोगाच्या इश्टानो, सोम्या सांगात आमी आसांव, ताच्या हजरपणांत आमी आसांव. आनी ह्या घडये त्याच सोम्याचें हजरपण आमच्या जिवितांत गरज आसा. वय जेजून आमच्या जिवितांत राखोंक जाय, जेजून आमच्या जिवितांत रावोंक जाय. आमी एक घडी बरं त्या एम्मावसाचें घडीत एक घडी उगडासा काडचे प्रयत्न करया. निराशी जाल्ले ते शिस तांच्या जिवितांत आनी मुखार फुडारच ना, आमकां आनी जिवीत ना. कशें आमच्या जेजू कुर्सार मारलो, आमकांय फाल्यां ते मरण दितले, आमचे जिवीत आनी मुखार गेले. असले एका संदिग्ध परिस्थितीन निराशपणाच्या जिवितांत पावल्ल्या त्या शिसांच्या जिवितांत जेजूचें येणें नवो बरवसो हाडून दिलें. वय आमच्या जिवितांत असलेंच निराशपण आसा, नाना रितीची पिडा आसा, कश्ट आसात. आमच्या जिवितांत मुखार कितें म्हणली खंत आमच्या जिवितांत आसा. आज ती खंत सोम्या मुखार हांगाच आमी सोडून वचचें प्रयत्न करया. जेन्ना हांव आनी तुमी आज ती खंत आमच्या सोम्याच्या पांयांतळी ह्या मेजा बोवारी दवरून आमी फाटीं गेल्या जाल्यार खंडीत जावन देवाचें योजन आमच्या जिवितांत कार्यागत जातलें. देखून एक घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू परत आमकां हर एकल्यांक तुमी कंत करची सोडची देवाचेर विश्वास दवरा म्हणून आमकां आपणे दिता. जेजून लाजरसाक जिवांत करच्या पयलें मार्ता लागीं सांगिल्लीं ती अपुरबायचीं उतरां. तूं पातयेशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज हांव आनी तुमी पातयेता जाल्यार देवाची महिमा आमच्या जिवितांत एक ना एक दीस आमी अनुभव करूंक शकतले. हांव देखून मोगाच्या इश्टानो, ती देवाची महिमा हांवें आनी तुवें अनुभव करी जाय जाल्यार सोम्या मुखार आमचें जिवीत उक्तें दवरूंक जाय. सोम्या मुखार आमची चिंतनां उक्तीं दवरूंक जाय. सोम्या मुखार आमचें सगळें जिवीत उक्तें दवरूंक जाय. सोम्याक आमच्या जिवितांत एक जागो दिवंक जाय. सोम्याक आमच्या जिवितांत एक अवकाश दिवंक जाय. आनी तो अवकाश आमी दिलो जाल्यार त्या सोम्याक आमच्या जिवितांत रावोंक आमी आपयलें जाल्यार खंडीत जावन सोमी आमच्या जिवितांत असलींच वर्ती नावालां करतलो. आमची जबाब जावन दी, सोम्या आमचे सांगाता राव, चे संगता राव. सोम्या आमच्या जिवितांत एकसुरपण भोगतना, सोम्या आमचे संगता राव. आमच्या जिवितांत रोडोंक आमी जाताना, सोम्या आमचे संगता राव. कष्टा वयर कष्ट आमच्या जिवितांत रेवड मारतना, सोम्या आमचे संगता राव. विविध रितीच्या दुखींक हांव बली जाताना, सोम्या आमचे संगता राव. सोलवणे वयर सोलवणी आमच्या जिवितांत येताना, सोम्या आमचे संगता राव. पेल्याच्या जिवितांत पाता करूंक हांव कारण जाताना, सोम्या आमचे संगता राव. आर्थीक रितीन आनी इतर रितीन संकश्टांक हांव बली जाताना, सोम्या आमचे संगता राव. म्हजी पिडा शिडा सोसूंक म्हाका कश्ट जाताना, सोम्या आमचे संगता राव. आमचे जिवीत एक वजे म्हणून म्हाका भोगताना, सोम्या आमचे संगता राव. विविध रितीच्या सुखी दाड आमच्या जिवितांत येताना, सोम्या आमचे संगता राव. आमीचे चिंतले चिंताप आमी मागली मागणी आमकां फावो जायनासतना रावताना, सोम्या आमचे संगता राव. आमी हाती घेतली जी योजना पंथाक पावनासतना जाल्ल्या वेळार सोम्या आमचे संगता राव. आमच्या जिवितांत सोम्या तूं केन्नाय सांगता राव म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी तुजे लागीं परतून मागता. ಸಮಯ ಸಮಯ ಉಬಿ ರವಿ आणि 524 आमचे संगी तू आसाय. आमचे संगी तू आसाय, सुखा दुखांत तू संगी आसाय. जेसू देऊन तोची ससाय, आमकां देऊन तोची ससाय. आमचे संगी तू आसाय, सुखा दुखांत तू संगी आसाय. जेसू देऊन तुझी ससाय, आमकां देऊन तुझी ससाय. बेंबी
बेंबिरांते आमकां दोस्ताना दैराण आमकां तूं मोरताय जेसू बेंबिरांते आमकां दोस्ताना दैराण आमकां तूं मोरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुख दुखांत तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय कनबेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं मोरताय जेसू कनबेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं मोरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसूंक करपा तूं दिताय जेसू बुकची उतरां काळजाक तोपताना बोगसूंक करपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुख दुखांत तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय आमचे संगीत तूं आसा सुख दुखांत तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय सर्व आमी बसया आनी ह्या घडये परत त्या सुसम्याचें हजरपण ह्या मौन वातावरणांत आमचें करून घेवया. जेजू आमच्या जिवितांत येवंक आशेता. जेजू आमच्या जिवितांत येवंक आशेता. अडकळ हांवें दिवची नाका. बगर ह्या घडये सोम्याक आमी स्विकार करूंक आयती जावया. आनी जर हांवें सोम्याक स्विकार करी जाय तर म्हजें संपूर्ण समर्पण सोम्याक आमी करूंक जाय. कितें फाटीं दवरिनासतना सोम्याक म्हजें समर्पण ह्या घडये आमी करूंक जाय. देखून ह्या घडये सोम्याचेर आमची दिस्ट आमी कंसयत आसतना आमचें समर्पण सोम्या मुखार करूंक आमी आयतीं जावया. सोम्या आमी समर्पण करता आमचें जिवीत. सोम्या आमी समर्पण करता आमची पिडा आनी कश्ट. सोम्या आमी समर्पण करता आमचें सूख आनी दूख. सोम्या आमी समर्पण करता आमचे जिविताचे राटावळ आनी समस्ये. सोम्या आमी समर्पण करता आमचें कुटुंब. सोम्या आमी समर्पण करता आमची अस्कतकाय आनी पातकां. सोम्या आमी समर्पण करता आमच्या जिविताचे वायट संवय आनी अवगण. सोम्या आमी समर्पण करता आमचो वावर आनी आमची कमाई. सोम्या आमी समर्पण करता आमच्या वेव्हार आनी सगळे. सोम्या आमी समर्पण करता म्हजें कुटुंब आनी म्हजी मोगाची मनशां. सोम्या आमी समर्पण करता आमच्या भुरग्यां बाळांक. सोम्या आमी समर्पण करता आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांक आनी मलगड्यांक. सोम्या आमी समर्पण करता आमच्या जिविताची सर्व योजना. सोम्या आमी समर्पण करता आमच्या जिविताचे सगळे संकश्ट.
सोम्या आमी समर्पण करता आमच्या जिविताच्यो वायट सवयो. सोम्या आमी समर्पण करता आमचे सगळे निरासपण. सोम्या आमी समर्पण करता आमच्या मतींत आसची सूख चिंतना. सोम्या आमी समर्पण करता आमी आसा करचे नाना रितीचे नालिसायपण. सोम्या हें सगळें आमी तुजे मुखार समर्पण करता. सोम्या हें समर्पण तूं मानून घे. ह्या समर्पणा मुखांतर सोम्या आमी तुजी जावन जियोंक आनी तूं आमचो जावन जियोंक आमकां आदार मेळो. ह्या समर्पणा मुखांतर सोम्या आमची कंत बेजाराय सगळी पयस वसूं. ह्या समर्पणांत सोम्या आमच्या जिवितांत आमी आमेन म्हणूंक आमकां धैर्य मेळो. ह्या समर्पणा मुखांतर सोम्या आमच्या जिवितांत तुजें योजन जारी जावं. आनी ह्या समर्पणांत सोम्या आमचें क्रिस्ती जिवीत बावडताचें आनी तुज्या बेसावांनी भरलेलें जावं म्हणून सोम्या तुजे लागीं आमी मागता. समर्पण आमी गायन करया 117. ನೂರ 17. आमची काळजां तुका दिता, तुजे कृपेचें घाण बेसांव. आमची काळजां तुका दिता, तुजे कृपेचें घाण बेसांव. ओ जेसू, ओ जेसू, करता आमकां तुजे सकी. ओ जेसू, ओ जेसू, करता आमकां तुजे सकी. ओ जेसू, ओ जेसू, करता आमकां तुजे सकी. ओ जेसू, ओ जेसू, कर आमकां तुजे सकी. अमृत आमच्या जिविताचो, कारोक तूं आमच्या आत्म्याचो. अमृत आमच्या जिविताचो, तारक तूं आमच्या आत्म्याचो. ए जेसू, ओ जेसू, करता आमकां तुजे सकी. ओ जेसू, ओ जेसू, करता आमकां तुजे सकी. जेसू तूं आमचो भरवसो, तूं जावन सैतीर मोग आमचो. जेसू तूं आमचो भरवसो, तूं जावन सैतीर मोग आमचो. ओ जेसू, ओ जेसू, करता आमकां तुजे सकी. ओ जेसू, ओ जेसू, करता आमकां तुजे सकी. करता आमकां तुजे सकी. सर्व आमी ती पिकल्या मगच्यान हो जावन आसा आईन वेळ. सोम्या सांगता आमचें जिवीत सगळें वांटून घेवंक. ह्या पुणशेतांत सोम्याचें हजरपण आमी बघून आसा. ताका आमी आराधन केलें. आमच्या काळजांत ताणें केल्लें बरेंपण नियाळ आमी ताका अर्गां दिली.
ताचे उतारणी आळणं दैवीक जाणवाय जोडचें प्रयत्न आमी केलें आनी निमाण ह्या घडये आमचें समर्पण सोम्या मुखार आमी करता आसतना विविध तेसांवां विविध मागणी आमच्या काळजा मनांत आसची सोम्याक समर्पण घेवंक आमी हांगासर आयल्या ह्या पुणशेताक आमी वेता येता आसतना हर एक पटी आमी भेट करता आसतना ह्या आराधनांत आमी भाग घेता आसतना विविध रितीची तेसांवां मागणी इरादे आमची कंत बेजाराय घेवन आमी ह्या जाग्याक पेता आनी देव आमच्या गरजांक पावता म्हणली आमची पातयेणी परत तेस सोम्या मुखार आमी आयल्या आमच्यो गरजो नाना रितीच्यो आसात ह्या घडये सर्व आमच्या गरजांचो आमी उगडास काडून सोम्याची मजत आमी ह्या घडये आमचे मदें मागून घेवया सोम्या आमी मागता आमच्या कुटुंबा खातीर आमची कुटुंबां आमकां तुवें दिल्ली वर्ती खाणीक सोम्या ह्या कुटुंबा मरिफात देवासानी पेल्या सोमोग कितें म्हणलें आमी अनुभव केला आमचें कुटुंब तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना ह्या घडये सोम्या हांगासर आसच्या ह्या आराधनांत भाग घेवच्या आम्हा हर एकल्याच्या कुटुंबाक सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता आमची कुटुंबां सोम्या तुज्या बेसांवांनी भरलेलीं जावं दी काना शहराच्या लग्नांत कशें वायन उणो पडिल्ल्या वेळार तुवें आनी तुज्या आवयन मरयेन त्या कुटुंबाची घनता तुवें राखून व्हेली सोम्या ह्या घडये आमच्याय कुटुंबांत तूं ये आमच्या कुटुंबांत मरयेचें हसरपण हाडून दी आनी ह्या मरिफात आमच्या कुटुंबांत आसचें सगळी नालिसाय उणेपण पयस जावं दी आमची कुटुंबां बवडतान भरलेलीं मोगाची बक्षणाच्या स्पिरितान भरलेलीं देवाचें उतरासो नियाळ करचें तसलीं तुज्या त्या भाग्यवंत कुटुंबाक आदर्श जावचें तसलीं कर म्हण सोम्या ह्या घडये आमी परतून मागता कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या जेजू जेजू तो ये राव जेजू तो ये जेजू जेजू तो ये राव जेजू तो ये मागता आमी आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमच्या लग्ना जिवितांत भुरग्या बाळाच्या देण्या मुखांत जिविताची खरी दादोसकाय जोडूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमच्या भुरग्या बाळांचे येणें आमच्या कुटुंबांत आमकां नवो संतोश हाडिल्लें जावन आसा आनी ह्या घडये सोम्या आमच्या भुरग्या बाळांक तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता सोम्या येदोळ म्हणसर तांच्या शिकपांत तांच्या फुडारांत तुवें दाखयल्ल्या मैपासीक मोगा खातीर आमी तुका दिनवास करता आसतना परत सोम्या तांकां आमी तुज्या पांयां तळी समर्पण करता तांचें शिकप तांचो फुडार तुज्या बेसांवांनी भरलेलो जावं दी तांचे जिवितांत ती आशेतात सगळें तांकां तूं फावो कर ह्या संवसारांत तिणी जियेत आसतना तांचें जिवीत शेगुणाचें जिवीत जावं दी आनी प्रत्येक करून सर रितीच्या वायटांतावन अवगणांतावन सोम्या तांकां राखून व्हर तांचें जिवीत सोम्या सदांच तुज्या कुर्पेन नेटय म्हूण ह्या घडये आमी परतून मागता सडानी चीज तुमचो जाय म्हाका सडानी तुजो मोग जाय म्हाका सडानी चीज तुमचो जाय म्हाका सडानी तुजो मोग जाय म्हाका अर्गाची अर्गा तुका अर्गा जेसू अर्गा तुका अर्गा जेसू अर्गा तुका अर्गा जेसू अर्गा तुका सोम्या आमी ह्या घडये आमी मागता आमच्या हर एका पिडेस्त भाव भयणी खातीर
नाना रितीच्या पिडेनी सोम्या आमी ह्या संवसारांत कश्ट नसाव. ह्या रादांत भाग्यवंशी आमी ल्हान पिडेक वळख जाल्या. आमी दिसपट्ट्या जिवितांत करची ती हर एक खंत आमच्या कुडीक नाना रितीची पिडा हाडून येता आनी ह्या मरिफात आमी अस्कत जाता. सोम्या ह्या घडये आमची सगळी खंत तुज्या पांयतळी समर्पण करूंक आनी ह्या मरिफात तुजें योजन आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक तुवें आमकां आपणे दिलाय. मोगळा जेजू, ह्या पिडेंत सोम्या तुवें येदोळ म्हणसर आमकां सांगत दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सोम्या जेजू, मोकल्या आमच्या जिवितांत तूं आमचे सांगातात राव. आमी कसतना, आमी रडतना, आमकां पिडेंत आमच्या कुडींत नाना रितीची कश्ट आमी भोगतना सोम्या तूं आमकां आदार दी. विशेष करून हांतुळणार आसच्या आमच्या घरांनी आसच्या नाना रितीन कश्ट आसच्या मलगड्या व्यक्तींक पिडेस्त व्यक्तींक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयतळे आमी समर्पण करता. तुज्या पवित्र रक्तान सोम्या तांकां अभिषेक कर, तांकां तूं आपड आनी गुण कर आनी ह्या मरिफात तुजो मोग तांचे थंय व्यक्त कर म्हूण मागता आसतना सोम्या तुजें स्पर्श हांगा जमलेल्या आम्हा हर एकल्यांक तूं फावो कर. तुज्या रक्तान आमची कूड नितळ जावं दी. आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करचे हर एक पिडा शिडा ह्या घडये नापायस जावं दी. तुजी खुशी वयतर सोम्या आमच्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी बऱ्या भलायकेन आमी जियोंक सोम्या आम्हा सोमेस्तांक ह्या घडये तूं अभिषिक्त कर म्हूण परतून सोम्या तुजे मुखार आमची मागणी आमी भेटयता. Apor Jesu, apor Jesu, amolik ruktan tuja apor Jesu, apor Jesu, apor Jesu, amolik ruktan tuja apor Jesu. समर्पण करता सोम्या आमच्या जिविताचे जायते राटावळे आनी समस्ये आमच्या हर एकल्याच्या खांदार बारादीक वजें आसा सोम्या. आमच्या खांदार वड सयत खुरीस आमी घेवन उखलून चलोन आसा ह्या संवसारी जिवितांत. नाना रितीच्या कश्टांक अडचणीक सोम्या आमच्या हर एकल्यांचे जिवीत बली जाला आनी ह्या कश्टांक राटावळींनी समस्या मध्ये आमचे रेवड भरीत जिवीत सोम्या आमी जिवन आसतना तुजो आदार ह्या घडये सोम्या आमी मागोन आसाव. मगळा जेजू, ही तुजी नेणतळी भुरगीं तुझे आदार तांच्या जिवितांत मागोन आसात. विविध कश्ट, बेजाराय, संकश्ट, आटेविटे, राटावळी, समस्ये, खंत, दूख घेवन सोम्या ह्या पोणशेतांत तुजे सांगाता वेळ करसून सोम्या ही आयल्यांत. पवित्र पुस्तक म्हणटा सोम्या तुझे उतार आयकोंक आयले हर एकले प्रत्येक करून सांजात आसतना जायती पिडेस्तां तुज्या पांयतळी आयली आनी तांकां हर एकल्यांक तुवें बरें करून तुवें धाडलें. वय सोम्या आमी हर एकली नाना रितीच्या राटावळींनी समस्यांनी मेतेर जाला आमचे जिवीत आनी हे सगळे राटावळी समस्या सोम्या तुज्या पांयतळी आमी समर्पण करता. तदोसकायेचें जिवीत आमकां तूं दी, समाधानाचें जिवीत आमकां तूं दी, तुज्या बेसावांनी भरलेलें जिवीत आमकां तूं दी, कृपेचें जिवीत सोम्या ह्या घडये आम्हा सोमेस्तांक पावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता. चंचल सायनाका कंगल सायनाका असलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. सोम्या ह्या घडये विशेष करून मागता आमी ह्या संवसारांत मादक द्रव्याक लागून वळख जाल्ल्या जायत्या लोकां खातीर आनी आमरेफात कश्टांत आसच्या जायत्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर सोम्या ह्या मादक द्रव्या मुखांतर जायत्या लोकांचें जिवीत पिड्ड्यार पडलां, जायत्या लोकांचें जिवीत कश्टांचें जालां. सोम्या असल्या मादक द्रव्याक वळख जाल्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयतळे आमी समर्पण करता. सोम्या तांकां आपड, तांच्या जिवितांत नवो भरवसो तूं दी, नवो संतोष दी आनी विशेष करून असलो धंदो करच्या हर एका व्यक्तीक ताच्या जिवितांत ताच्या मोतीक तूं उजवाड फावो कर. ह्या खोट्या संगतींत तांणी पयस सरूंक आनी आमरीफात लोकांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक सोम्या ह्या सर्व
लोकांक तूं आशिर्वादीत कर आनी सांगताच प्रत्येक करून ह्या मादक द्रव्याक वळख जाल्या हर एका लोकांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता वाडदाखय तूं वाडदाखय सोम्या वाडदाखय तूं वाडदाखय सोम्या हरे दीस रे घडी तूं मोदे संगी रावन वाडदाखय तूं वाडदाखय सोम्या मागता आमी सोम्या गांवांत तशें परगांवांत तशें आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या खातीर आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमच्या बरेपणा खातीर सोम्या ते वावर करनासात जायत्या कश्टांचे तांचे जिवीत आसा त्या वताक आनी असल्या ल्हान संगतींनी ते कश्ट नासात सोम्या आनी ह्या घडये सोम्या हर एका वावराड्याक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आमच्या कुटुंबाच्या हर एका परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक स्वामी उगडास काडून तांच्या खातीर मागता बऱ्या भलायकेन तांकां सांबाळन वर तांच्या वावरांत तांकां आदार दी विशेश करून कितें कश्ट येनाशें तांकां सांबाळणवर अवघड घडनाशें तांकां सांबाळणवर तांचे सांगता तूं राव जतनायेन तांकां सांबाळ आनी आमरिफात सोम्या तुजो मोग आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या कुटुंबादारा मदें फावो कर म्हणून ह्या घडये आमी मागता भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पायांतळा मुखार तूंच मुखार तूंच धरून मोसो हांव दिता तुका हांव म्हजो सांगा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा इकडी भर आमचे दोळे आमी दंप्या कितें आमकां मागोंक जाय कितें आमची गरज आसा कल विणवण्यो घेवन ह्या पुणतळार आमी पावल्या खरें आमचे जिविताचे राटावळी आटेविटे समस्या आसात खऱ्या पिडेन आमी कश्ट नासा हे सगळें सांगतात सोम्याक ह्या घडये समर्पण करया देव आमकां आयकता जेजू आमकां आयकता कशें त्या रक्तास्त्रावान कश्ट नासली ती स्त्री त्या लोकांच्या मदें केटी मदें बावटतान येवन जेजूचें ते दोगलो तिणें आपडलो आनी फकत तो दोगलो आपडलो तर हांव गूण जाता म्हणून तिणें बावटतान तिच्या मतींत चिंतलें आनी त्याच चिंतपान तिणें केल्ल्या त्या एका करणेक लागून जेजू तिच्या बावटताक मेसवता आनी तिच्या गरजांक तो पावता गी वय मोगाच्या इश्टानो आमच्या बावटताक लागून देव आमकां हर एक फावो करता आमच्या मागण्याक तो कान दिता आमच्या गरजांक तो पावता वेळा काळाक जावं केवळ आमी आमेन म्हणची गरज आसा देखून ह्या घडये सगळे आमचे समस्ये सगळे आमचे आटेविटे आमचे सगळे राटावळी आमची सगळी दूख बेजाराई आटे कश्ट आमी वयता ते हर एक बारादीक वजे आनी कुरीस सगळे सोम्या मुखार आमी समर्पण करया आनी आमच्या गरजां खातीर मागया प्रत्येक करून एक विशेष ते समा खातीर मागोंक आमकां आपण आसा बेनेडिक्ट वास म्हणले की स्त्री आस्पत्रेंत आसा तिका ऑपरेशन जावचेर आसा तिचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक प्रत्येक करून आमी मागया सांगतास विल्मा लोबो म्हणली आमची इकली भयण तिका स्ट्रोक जाल्लो आसा सर्जरी जावंक आसा हें सगळें बऱ्यान जावंक बऱ्या भलायकेन तिणें फाटी येवंक तिच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तिणें बऱ्या भलायकेंत तिणें रावोंक सोम्याचो आदार ह्या घडये मागता आसतना आमची हर एक मागणी ह्या घडये मौनपणी सोम्या मुखार आमी समर्पया सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयतीं जावया इत्या वोडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करुया पुविला त्या रूपबो नव्यो रीति आदया Sulvon vecha yskytvisvya Babartache boltivyam Sasem bapa
뜻싱부터 울라산이 수디사 보드비의 마스사스사 이것달량 흐시다 tukado gancha spirita sama sami navaktam amen. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या सासना. Amen. 목디누르 베나일라와메 제우난 소мя자 소мя지 수타이 고량반다 모가자 소мя제 제바 얼가 bolida 설기체 보비카 비타 사마다 소мя지 모라 지비타 가라 보나 지반포 버보샤 이라 बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. सोम्या करगां दिवंक आणि संगतास आमच्या विविध गरजां खातीर ते सवां खातीर मागोवंक ह्या सालोरेसाच्या पुणशेतांत एकूटाम जावन आमी संगता जमल्या. सोम्या थंय एकवटीत रावलेलो व्यक्ती ताच्या जिवितांत सुवार्ता प्रगट करूंक शकता म्हणलें सत आयच्या सुवार्त्या मरिफात जेसू आमकां समजयता. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या गरजां खातीर आमी मागया सोमी आमकां आदार दिवं आनी सांगताच आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी सुवार्तेचे प्रगटणार जावच्याक हे क्रिस्ताचें बलिदान आमकां सदांच कृपे देन आनी बरो म्हणून आमचें मागणें जावं दी. हे मीस देवाक मानतात असलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाचो उगडास कडया सोम्या लागचें बक्षाने मागया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसगण्याव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जैती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वस्तू बगे हांव सदांच सांगपा मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्परादावा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत.
मान देवा उंचकी आणि शांती ताच्या इष्टांग संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पतेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वखणता सोमिया जिसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तो बापाच्या उजव्या पुस्तक आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगतात देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन सालोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. नेहेमियाच्या पुस्तकांतलें वाचप. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगाता मेळोन उदका द्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सर्वेस्पुरान इस्रायेला पासत दिल्ल्या मोइजेच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक हाडूंक शास्त्री येजराक सांगलें. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजाक येजरान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतलीं सक्कड आसलीं. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावून येजरान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सक्कडांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकान धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री येजरा ह्या पासत केल्ल्या रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकान पळय सारकें येजरान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. येजरान सर्वेस्पुराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकान आपले हात वयर उबारून जाप दिली. आमेन आमेन. उपरांत तांणी सर्वेस्पुरा समोर धरणीर साश्टांग सरपटोवन ताका नमस्कार केलो. लोक आपल्या जाग्यार रावल्लो. येजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंप्या भाशेन ताणें दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजाक शास्त्री येजरान
आणि लोकांक शिकवण दिवन असलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परात तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडटलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा, व्हड जेवण करा आनी मादूर पिवान घेया आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बोळ. लेवितांनी लोकांक समाधान करून म्हळें, शांत रावा, कित्याक आयचो दीस पवित्र. आनी तुमी कंतिश्ट जावंक नजो. उपरांत सगळो लोक जेवंक पियोंक आनी खाण वांटूंक आनी व्हडा संतोशान संभ्राम चलोवंक गेलो. कित्याक तांकां विवारून सांगलेल्या उतरांचो अर्थ तांकां समजल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक पुसवाळ, नेण्ट्यांची ती सणवार. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो विश्वास. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची बेंबेरान भोवपवी सदांच बाळता ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपार, ते सगळे नीतीचे. भांगरा प्रास, आपूट भांगरा प्रास, मोनाक तादोस कायेचे. मोवा प्रास, पुळयेंतल्या मोवा प्रास, सडगोडशे तुझे कायदे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सकळ आमी उबी रावया. Alleluia, 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 हालेलुया. देवाचे राज लागे पावला, पातके चिणी बदला आणि बरी कबर सन्माना. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो, लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी सोमयान आनी 70 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार ताणें धाडलें. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळे तेस्ट आसा आपूण वावराडी तोडेस. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वचा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वखटा मदें शेळयांक धाडलेले परी हांव तुमकां धाडटां. वाटेक चिरी जावं, बुतीस जावं, वानस जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणायक सलाम करूंक राव नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकां अंसपाटी येतलें. तस घरा तुमी रावात आनी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावरड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्या शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार ताच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षीक आमी पापडता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण 17 जाणां जाया. हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकूळट त्या शहराक मेळची ना. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाचे इश्टानो, आमी सुवार्ता आयकली आनी जेजून 70 जणांक मिसावांक धाडचें आमी आयकलें. सुवार्तेंत आमकां 2 फावटी जेजून अशें मिसावांक धाडलें आमकां वाचूंक मेळटा. एक जें कितें आज आमी आयकल्लें घडीत जाल्यार आनी एक आपल्या आपोस्तलांक ताणें तुर्त मिसावांक धाडचें. आनी ह्या मिसावांक धाडटा आसतना जेजू तांकां थोडे इशारे दिता. जेजून पयलें सांगलें उतरां जावन आसात 17 रावंक जाय, कित्याक 17 गरजेची. कित्याक खंय तुमी वेतात, कितें करतात तें आमच्या मतींत स्पश्ट चित्रण आसूंक जाय. दुसऱ्यान थोड्यो वस्तू तांणी घेनासतना रावंक जाय. आतां कितें वस्तू तांणी घेनासतना रावचें? पयल्यान तांणी चिरी घेवंक ना, बोती घेवंक ना, बदलोवंक वाणो घेवंक ना, कोणाक सलाम करूंक रावंक ना आनी हें सगळें घेवंक. आतां हें सगळें तांणी घेवंक ना म्हूण सांगल्यार असो अर्थ कितें? आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार हें सगळे वस्तू जें कितें जेजून तांकां घेनाकात म्हूण सांगलें, हर एका पळयणाऱ्याच्या हातांत इतल्यो संगती आसताल्यो. ह्यो संगती आसताल्यो. फॉर एग्जाम्पल तांणी आतां चिरी वा सुरी आमी कितें म्हणटा ते कित्याक म्हळ्यार तांणी थोड्या जाग्यार तावन पाशार जाता आसतना कोणी थंयसर सोर लुडकार कोणी आसा जाल्यार तांकां बेस्तांवंक मनीस जाय पडटा. दांड्यो बेत तें गरजेचें, कित्याक रानवट मुनजाती वा थोडे मुनजाती येवन साबोंक आनी आयलो जाल्यार पळयणाऱ्यांक तांकां बचाव करीचे जाल्यार त्यो वस्तू थोड्यो जाय. बदलूंक दोगलो गरजेचो, कित्याक लांबो पयण जाल्या उपरांत एक दोगलो बदलूंक जाय आसता. वाणो गरजेचो, कित्याक ताणें खंयच्या वाटेन ताणें चलोवन वचोंक आसा कळीत ना. कांट्याची वाट आसूंक पुरो, फातरांची वाट आसूंक पुरो, ताणें ताच्या पांयांची कुडीची जतनायेन ताणें करूंक आसा. बोती खाण आमकां गरजेचें. एका पळयणारी ताका खाण घेतालो, कित्याक आतांच्या काळार आसले बरे गल्ले हॉटेलां मेळनात. तांणी तांचें खाण कितें आसा तांणी घेवन वचोंक आसलें. म्हळ्यार ह्यो संगती कित्यो जेजून सांगिल्ल्यो आसात, ह्यो सगळ्यो वस्तू एका साद्या पळयणाऱ्याच्या हाताखाल आसलेल्यो वस्तू. पूण जेजू कितें सांगता? जेजू ताका सांगता, तुमी तें कितेंच घेवचें नाका, कितेंच घेवचें नाका. आतां कितेंच घेवचें नाका म्हूण सांगल्यार असो अर्थ कितें हें आमी मोठ्यान समजोवचें प्रयत्न करया. आनी ह्या गणिता फाटल्यान जेजू आमकां कितें संदेश दिवंक आशेता तें आमी समजोवचें गरजेचें. आमी मनशां आमचें व्यक्तित्व आसा, पर्सनालिटी म्हणटा आमी. आनी आमच्या व्यक्तित्वांत 3 रिती आमकां पळोवंक मेळटात.
आमी मनशास्त्रज्ञ सायकॉलॉजी कोणी शिकोवन आसात जाल्यार तुमी सारके समजतात म्हूण चिंता 3 रितीचे पर्सनालिटी. एक डिपेंडंट पर्सनालिटी म्हणटा आमी होंदवून रावचे. एक इंटरडिपेंडंट म्हळ्यार मध्यम मदली वाट तिशीन होंदवणी आसा म्हूण सांगूंक जायना, इशीन संपूर्ण स्वतंत्र आसा म्हूण सांगूंक जायना. आनी तिसरें जावन आसा इंडिपेंडंट पर्सनालिटी वा स्वतंत्र व्यक्तित्व. आतां ही 3 व्यक्तित्वां कितें सादारण रितीन जराल रितीन आमी सारकें समजोवचें जाल्यार इंडिपेंडंट पर्सनालिटी म्हळ्यार एक व्यक्ती स्वतंत्र जावंक येता. म्हळ्यार तो कोणाय लागीं संबंध दवरिना, ताका कोणी व्यक्ती जायजेच म्हणना. तो एक स्वतंत्र व्यक्ती. ताच्या जिवितांत तो एकलोच रावंक शकता, निर्धार घेवंक शकता, तो जियोंक शकता. हें सगळें देखून आमच्या ह्या आमच्या मदेंच आसूंक पुरो थोडे व्यक्ती स्वतंत्र इंडिपेंडंट पर्सनालिटी. ते कोणा वयरी होंदोवन रावनात, कोणाक राखोनी रावनात, तांचें जिवीत ते जियोनूच आसतात. दुसरें व्यक्तित्व जावन आसा इंटरडिपेंडंट पर्सनालिटी. आतां इंटरडिपेंडंट पर्सनालिटी म्हळ्यार ह्या स्वतंत्र जावन आसच्या वा इंडिपेंडंट जावन आसच्या व्यक्ती आनी डिपेंडंट म्हणून आसा होंदवून रावच्या व्यक्तित्वाच्या मदली वाट, एक मिडल पाथ म्हणटा आमी. आनी हो व्यक्ती कितें, हो व्यक्ती ताच्या जिवितांत होंदवणी आसा, एट द सेम टायम त्याच वेळार थोड्या संगतींतावन तो वेगळोय जाता. थोड्या संगतींनी तो स्वतंत्र जावन चिंता, थोड्या संगतींनी तो होंदवणी रावता. आनी एक व्यक्तित्व जावन आसा, आनी एक पर्सनालिटी जावन आसा डिपेंडंट पर्सनालिटी. डिपेंडंट संपूर्ण होंदवून रावचो व्यक्ती. चिंत्या एक ल्हान भुरगें आमच्या घरांनी, तुमच्या घरांनी ल्हान भुरगीं आसात. आतां ल्हान भुरगीं ती कशीं आसतात, ती तांच्या मम्मीक धरनंत आसतात, पप्पाक धरनंत आसतात. तशें आमी समजूं येता. म्हळ्यार एक व्यक्ती सादारण रितीन एक वणटीक अशें घर आमी रावता, वणटीक मालवून रावता, तशें रावन आसचे व्यक्ती आमी समजूं येता. म्हळ्यार हो व्यक्ती स्वतंत्रपणी कितेंच करूंक शकना. संपूर्ण रितीन तो एका व्यक्ती वयर, एका वस्तू वयर ताचें जिवीत केंद्रीकृत आसता. आतां हें कित्याक हांवें तुमच्या मुखार दवरलें. आयच्या सुवार्तेंत जेजू बुती, पोतें, दांडो हें सगळें घेनाकात म्हणून सांगल्यार आनी एका अर्थान जेजून सांगलें कितें गे म्हळ्यार तुमचें व्यक्तित्व ह्या संगतींनी होंदवून रावचें तसलें जावंक नजो. एका क्रिस्ती व्यक्तीचें जिवीत पोतें, बुती, दांडो आनी कालें हें सक्तींनी होंदवून रावोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जर तर एक क्रिस्तांव व्यक्ती ताच्या जिवितांत ह्या पोत्या वयर, वस्तुरा वयर, ताच्या खाणा वयर, ताच्या बदिका वयर आनी खंयचें तो ताचें म्हणून कितें चिंतून आसा त्या संगती वयरच ताचें गमन आसा, त्या संगती वयरच ताच्या जिवितावलंबीत आसा, त्यो संगती नासतना ताका जावंकूच जायना. असले एका संदिग्ध परिस्थितींत तो पावलो जाल्यार ताच्या जिवितांत सुवार्ता परगटणी जायना. ताच्या जिविता मरिफात सुवार्ता परगटणी हेरांक जायना. शिसांक जेजून 72 जाणांक विंसून दोगांक धाडटा आसतना जेजून तांकां खंयच्याय संगती वयर होंदवून रावची गरज ना. बागार एका मिसांव वावऱ्याड्याचें जिवीत जेजू वयर होंदवून रावंक जाय म्हणलें समजयता. देखून ह्या संवसारांत एक मिसांव वावराडी ताच्या जिवितांत वस्तू केंद्रीत जावन होंदवून रावलो जाल्यार ताच्यान वावर करूंक जायना. एक चिंत्या मिसांव वावराक धाडिल्ले कडेन कोणें एकल्यान बुती सुकोवन खाण गेल्या जाल्यार ताचें गामान खंय आसता, ताचें गामान त्या बुतये वयरच आसता, त्या पोत्या वयरच आसता, त्या बेता वयरच आसता. आनी जर तर एक व्यक्तीचें गमान वा ताच्या जिविताचो तो मूळ वावर कितें आसा करच्या बदलाक ताणें आनी एका संगती वयरच लोबदोन रावलो जाल्यार ताचे जिवितांत ताणें कितेंच मिसांव वावर करूंक जायना. आनी ह्या मरिफात होंदवून रावचें न्हय म्हणलें समजयता. पूण होंदवून रावचें न्हय म्हणटा आसतना ताणें ताच्या जिविताक ताका आदार कोण, ताका आदार देवच, देव ताचो आदार. देखून जेजू सुवार्ता परगटणाराच्या जिवितांत देव ताच्या जिविताक एका रितीन डिपेंडंट पर्सनालिटी जावन रावता. व्यक्तीक न्ही, संवसाराच्या संगतीक न्ही, बागार मिसांव वावराच्या जिवितांत एका मिसांव वावराड्याक देवा वयर ताणें डिपेंडंट जावन जियोंक आसा. देखून एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत डिपेंडंट जावन
देवातय डिपेंडंट जावन रावता जाल्यार मात्र ह्या ताच्या डिपेंडंट व्यक्तित्वाचो फळ जावन ताच्या जिवितांत तो मिसांव वावर सुफळ जाता मात्र न्हय, त्या मिसांव वावर ताच्या जिविताची दिशा खंय पावत जाय थंय वचून पावता. देखून मोगाचें इश्टानो, आज हांव आनी तुमी खंयच्या पर्सनालिटींत आसा, आमचें व्यक्तित्व कसलें. संवसाराच्या संगतीन वा आमी जराल रितीन एक अभिप्राय विचारली जाल्यार खंयचें व्यक्तित्व बरें म्हणून सांगतात. सादारण रितीन सांगचें जाल्यार इंडिपेंडंट लायफ वा इंडिपेंडंट पर्सनालिटी बेस्ट म्हणून सांगतात. कित्याक मनीस कोणा वयरी होंदोवन रावना, ताचें जिवीत ताचे इतल्याक तो सरता, हें सगळें आमकां जराल रितीन असलें एक व्यक्तित्व बरें म्हणून सांगतात. पूण तशें न्हय. जराल रितीन जें कितें आमी जियोंक जाय तें तशें जियोंक जाय वय, पूण क्रिस्तांव व्यक्तीन डिपेंडंट जावंक आसा. क्रिस्तांव व्यक्तीन खंयसर डिपेंडंट जावंक आसा. क्रिस्तांव व्यक्तीन खंय होंदोवन रावंक आसा. क्रिस्तांव व्यक्तीन ह्या मेजाक होंदोवन रावंक आसा. ह्या मेजा वयर तावन मेळच्या येवकरिस्ताक होंदोवन रावंक आसा. ह्या आल्तारी तावन मेळच्या देवाच्या उतरा वयर ताणें होंदोवन रावंक आसा. ताच्या जिवितांत मोरी मायेच्या वयर ताणें होंदोवन रावंक आसा. देखून क्रिस्तांव व्यक्ती तो स्वातंत्र्य व्यक्ती न्हय. क्रिस्तांव व्यक्ती तो होंदोवन रावचो व्यक्ती. कित्याक क्रिस्तांव व्यक्तित्वाचें प्रमुख वावर जावन आसा मिसांव वावर, आनी हो मिसांव वावर हांवें जिये जय तर ह्या संगतींनी म्हजें जिवीत हांवें होंदोवन रावोवची गरज आसा. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज ह्या पुणशेताक आमी आयल्या. जेजू सांगता आमी वेळ करशिलो, आमचें मागणें आमी केलें, आराधन आमी केलें, सगळें आमी भेटोवन आमी इल्ले वेळान आमच्या घरांनी आमी पाटी वेतयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक आमी पाटी वेतयल्या. फाल्यां तावन वा आज 2 परां उपरांतच आमचें सादें जिवीत आमचें कितें आसा, आमचो वावर आसूंक पुरो, आमचें घराचें काम आसूंक पुरो, आनी कितें काम आसूंक पुरो, सगळें आराम जातलें. परत हांव म्हज्या गांवाक वेतलो, म्हज्या कामाक म्हज्या ऑफिसाक हांव वेतलो. पूण पाटी गेल्या उपरांत हांगा तावन मेळिल्ली कृपा घेवन आमी पाटी वेता आसतना कसलें एका व्यक्तित्व घेवन आमी पाटी वेता तें गरजेचें. कसलें व्यक्तित्व आमी येता आसतना स्वातंत्र्यपणी आयल्या, देखून पाटी आसतना त्याच स्वातंत्र्यपणान वेचेंगी वा पाटी वेता आसतना जेजूक होंदोवन रावन पाटी वेचेंगी, तें आमच्या जिविताचो निर्धार हांवें आनी तुवें घेवचो जावन आसा. आज ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना त्याच सोम्यातय म्हजें आनी तुजें जिवीत होंदोवन रावंक तसो सोमी म्हाका आनी तुका ह्या येवकरिस्ताच्या आदारान कृपेन बरोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावं. तुझे लगी पात की निर्भागी ये मांगता तुझे लगी पात की निर्भागी. दिलाय आमकां साहित्य देणी वांटून घेवच्या निस्वार्थपणी बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशीव आमची काळजां मेळ्ळी. ने मागता तुझे लगी पात की निर्भागी के मागता तुझे लगी पात की निर्भागी. म्हज्या मोगाचेनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून सालोरें जमनींत ओपलेल्या गवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमीन. ती सर्वेस्परातै उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या जिणयेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पोवी दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगळीं तुकाचे ओ सगळीं तुकाचे ओ सगळीं तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सगळीं तुकाचे ओ सगळीं तुकाचे ओ सगळीं तुकाचे. बापा करोस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशां पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करा. बावडत सोगट परगटुया तुझ्या कुर्स आणि पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सडबंदारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचे विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर
आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आणि सगळे आजकी वर्गा बराबर तिका प्रेतिमोगांत वाडाई. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवन जुसे तेचो पती भगवन धर्मदूता भगवन लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां मागोंक शिकयलां तें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज समखाय येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटान दी आमकां निव. सर्वेस्परा सर वायटांतावन पिडेशिलेतावन आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागने आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरो शानत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गे पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमच्या समेस्तांच्या बावटाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजे आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती थी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमकां आपणे लाभलां. आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका. ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका. जशी फुलो येवं
मोचे सळ सूर्य कुशी घुमता तसे सौम्य मोल हे मोचे तुका सेला लेता येसुबिया काळजान मोच्या राखून असा एराक तुझ्या ये बेगी जेसूरया स्वागत करता तुका सुशे सोळो असो दिवो मुसवार दिन पसरता तशे संस्कृत चोळवो मोसो मोगन तुझा सुप्ता येसुबिया काळजान मुझ्या राखून असा येण्याक तुझ्या ये बेगी जेसूराया स्वागत करता तुका सोम्या गोळ्या मोच्या सोम्या अर्गां तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका मोगान तुवें तुकाच भेटो दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या कोर्सार मेलो उड्या वायना तुका समर्पिलो सोम्या गोळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका तुझ्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं सालोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलो पदऱ्यांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांच्यांनी आनी भक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी हाका पासत कस्टमरांक लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वसनेयात क्रिस्तची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची उपकार मोगाळ भाव भयणीनो आयचें हें मिसाचें बलिदान भेटोवन आराधान सोलोवन वरून अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ल्या मानादिक बाप रोशन डिकुन्ना मंगळूर दिएसीचे याजक आनी प्रस्तुत आई सेवायमाचे डिरेक्टर ते जावन आसात तांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा रेक्टर बापांच्या अनुपस्थितीत तुमकां सुमेसांक तुमच्या सुमेसांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूंक म्हणटा पिर्जेंद्र उल्ल्यांक प्रधान याजक वाते वांटतले सर्गींच्या मोगाळ बापा
आमच्या ह्या पवित्र थळाक दान दिवन उदार मौन दाखयल्ल्या सर्व दानींचेर आमी तुजें बेसांव मागता. विशेष रितीन आयच्या दिसा ह्या पवित्र थळाक मुर्दोम दिवन दान दिवन हांगासर हें भक्तीक कार्य यशस्वी करूंक कुमो केल्ल्या सर्व दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचेर तुजें बेसांव घाल. ह्यो वाती तांच्या कुटुंबांनी जळटले दिवे जावं दी म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पवित्र नांवान. आमेन. नांवां सांगिल्ल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वती घेवच्यो. मुर्दोमो आल्बन जॉयस पिरेरा बेलमांड. जेवणाचे प्रायोजक जेवणाक वंतिगे दिल्ली क्रिस्टेल मॅथ्यू आनी केविन मॅथ्यू काणाजार. जेसिंता कॅस्टलिनो शिरवां. मेल्विन डिसोजा नक्रे. फिलोमेना बर्बोजा बंटवाळ. अनिता क्लेव डिसोजा UK. मोविल मेलिशा डिसोजा दुबय. कोणाची नांवां सोडून गेल्यार तांणी येवन वती घेवच्यो. Salores tu amso, patron mogaso, maseta servanso, santa japanso. Salores tu amso, patron mogaso, maseta servanso, santa japanso. Kalsa amchi netay, dev mogan petay. पातका सांकळी तुटय सर्गी वार्ताकय. क्रिस्ताचो शुभ संदेश परगटूंक शिकय. देव भक्तेन वागय सर्गी वन पावय. Saloresak magnei येझैते वोंद मार्तिराज सालोरेसा तरण्या प्रायरस बावडता खातीर कठीण कश्ट सोन जीव दिल्ल्या आयक आमचें कलतें मागणें. वर्त्या बादेनेन आमी तुजे चर्ची आयल्या. जिवो बावार थिर बरवचो देवाचो आनी आमच्या बेल्याचो खरो मोग आमकां जोन दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपणान आमचें दय परजळचें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारीक वडिलां दय कलते पोवन आमी दाखयचें कर. दुबळ्या दगड्यांक पिडेचिडेन आनी कसरान वरांत आसल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाचें कर. आन बावरद्यांक बावरदान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख मेळाची कर. तुज्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रतीक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर सालोरेसा मुखांत्र देवाक अर्घां दितात. बरें काम लाभिल्ल्या बसोत अर्घां दितात. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर सबार जाणां अर्घां दितात. जिरोवनी बऱ्या तरान जाल्ल्याक अर्घां दितात. थायरॉयड गुण जाल्ल्या खातीर देवाक अर्घां दितात. तशेंच हांगासर आसचें आमी हर एकलीं आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर सालोरेसा मुखांत्र देवाक अर्घां दिवया. अर्घां तुका सोमिया, अर्घां तुका तरिया. अर्घां तुका आतां आनी ससना. तेसांव मेळचे खातीर मागोन आसात. भुरग्यांनी शिकलें शिकाप मोतीं दवरूंक एग्जामांत माथ्याची एलर्जी गूण जावंक भुरग्यांचें बेंक वयर जावंक तोंडार पडिल्ले पिंपल्स वाचूंक जाग्याचे रेकॉर्ड्स मेळचे बसत नव्या घरचें बांदपाचें काम सुरू करूंक रीण फारीक जावंक
मोतीची पिढा गुण जावंको चोरी जाल्ले पगार आनी पयशे पाटी मेळोवंको हार्टाचे प्रॉब्लेम समज जावंको सीए एग्जामात पास जावंको बँकात दूख गुण जावंको कन्फेसाराय पयस जावंको गो बायल बिगड आसात ती एक जावंको गांडी दूख गुण जावंको पायांचे आनी हातांचे उलोवंको रावंको माथ्याचे केस चडचे रावंको कान दूख गुण जावचे बसोतो कोर्टांत आसल्या केसींत जीक मेळचे मेळोवंको दोळ्याचे ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंको आदिदरलें काम पोंदाक पावोवंको पेल्याचे समस्ये जावन सुटका मेळोवंको गर्भकोशांत आसलो केट्टे बसोवंको 18 जणांक विजा मेळचे बसोतो 20 जणांक बरें काम मेळचे बसोतो जाग्याचे समस्ये जावन सुटका मेळोवंको बिझनेसांत बरो लाभ मेळोवंको एका भावाचें मौन परिवर्तन जावन आपल्या बापाय कडेन उलोवंको फोवो जावंको केसोळी गुण जावंको पोयण करतना राखून व्हरूंको जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंको आमाल पिवोवने आनी सिगरेट सोडूंको नम्मा टीव्हीच्या डान्स कॉम्पिटिशनांत जिखून येवचे बसोतो ILTCंत एग्जामांत पास जावंको मागून आसात तशेंच सालोरेसाच्या मजतीन प्रत्येक ते सवां खातीर मागून आसात ब्रेन ट्युमरांत कुस्टोनसच्या एका भावाक भलायकी पाटी मेळचे बसोत चोरी केल्लो चोर मेळचे बसोत कॅन्सर पिडेस्त बसोत प्रत्येक तरान जायतीं जाणां मागोवन आसात जोशुआ म्हणल्या भुरग्यांक तवळ तवळ टॉन्सिल्स जातात ते संपूर्ण रितीन गुण जावचे बसोत मागोवन आसात विशेष रितीन आमकां हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक जे कितें गरजो हाडन हांगासर आमी आयल्या त्यो सकड ह्या वेळार सालोरेसा मुखांत्र आमकां फोव जावन दीत म्हणून ह्या वेळार आमी माग्या ಕರ್ತರಾದ ದೇವರೇ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ನೀಡುವಂತಹಾಗು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆಮೇನ್ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಧನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ Shaking भावार्थ परमाने बरी क्रिस्तांवची जीवन बागी मरण मरण सरकार तुझे संगता सत्संग देवा गोकुल तुझे बाग आम्हा समेस्तांक फोव कर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणल्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सालोरेस मार्तिरा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फोव जावच्या खातीर प्रार्थया येसर पदवीदार देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जायत वरांचें तुवें केलें आमच्या अवगुणाचीं केणां आमी पालवायचीं कर म्हण आमी लालयून मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन आतां विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर प्रधान याजक हांगासर मागतले सर्व पिडेस्तां खातीर आमच्या मतींत मतीक आमी हाडया तांची सर्व पिडा गुण जावन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया सुमयाचे नवे आमचो आदार
ताणे रचला स्वर्ग आणि संसार सोम्या दयेनायकमचे मागणे आणि मुझी बोप तुझे सरशीन पावोन दे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार आणि ससान देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आणि वडा मोगान सांबाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रे वाडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सुटय मोतीची आनी कुडीची सर दोख तांचे तावन पयस कर तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयकल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजातीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडलेली तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकून आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. ह्या उदकाच्या शिवर वरवीं प्रत्येक तरान आमचेर हे पवित्र उदक शिंपटायत आसतना आमचेर सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागया तसो सोमी आमकां सर्व वायटांतले पिडे शिड्यांतले राखोवन दी सांबाळून दी आनी ह्या तेलाच्या मागणे वरवीं आमचे थंय आसचे सर्व पिडा शिडा पयस करून दीत म्हणून ह्या वेळार आमी मागया पान संख्या 106 नूरारो. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸೈತಾನನ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸತ್ಯವಚನ ಸಾರಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ
ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಡತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ पुत्र सोवे अंकार मोळी आशीर्वादी आमका जेसूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वा दितोचे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.